जायती शिकल्या पूण जे भाशेन तिणें आन्सर दिलो फेल्ट रियली गूड. यू नो वाय? एक वीक नासली खरी आमी, पूण त्या विकान देवान आमकां एके भाशेचो एक वेळ दिलो उतर शिकोंक. उतरान यू नो पुट इट इन टू प्रॅक्टीस. येस और नो? सो एवरी विकाक आमी विकांतल्यान 3 दीस आमी फ्रायडे सॅटर्डे संडे ह्या सुवातीचेर आमी जमात जाता. सारकें देवाचें उतर शिकता शिकयता, सोजमणी येता, दुसऱ्यांकी सोजमोंक आमकां चान्स पडटा. आतां हो एक लास्ट विकान आमकां गॅप पडलेलो. कितल्या जाणांनी आमी हें उतर दुसऱ्यांक दिलां काय? दिला? आर्गां जेजूक दिला. आर्गां जेजूक दिवंक जाय. कित्याक दिवंक जाय? की जेजून म्हणलां आमकां जें तुमकां मेवलां तें तुमी दुसऱ्यांक दियात. सारकें हो ना? कित्याक उतर ना आमकां सुटका जायना. कित्याक देवान कितें म्हणलां? सोत तुमकां गमोन येतलें, पूण सोत खंय आहा? उतरान आहा. सारकें? उतरान आहा. उतर पुस्तक हय पळय पुस्तकान सोत उतरान आहा. आनी हें सोत जेन्ना आमकां गमोन येतलें, हें उतर जेन्ना आमकां गमोन येतलें, उतरांतल्यान सोत जेन्ना आमकां गमोन येतलें, आमकां सुटका मेवता. आमी स्वतंत्र जाता म्हणटा एके भाशेन. We know the truth and the truth sets us free. Now the truth sets us free. सोत आमकां स्वतंत्र करता किद्यांतल्यान सुटका करता. No, I mean we shall know the truth and the truth sets us free. Set us free from what? From sickness, from bondage, yes or no? From wrong believing, yes or no? आमकां जायते पाटी रॉंग शिकवण आसता आमचे तकलेन. आमकां जाय त्यो शिकवण्यो करून दवरलेल्यो आसता आमचे तकलेन. सारकें न्हू? आमकां जाय तीं चिंतनांनी आमकां जें आमकां आदीं सान सांगोन येयलां तीं चिंतनां आसता आमचे तकलेन. जाय त्यो आमकां कोणें सांगलेल्यो खबरो आसता आमचे तकलेन. हे सगल्या चिंतनांतल्यान हे सगल्या जे इन्फॉर्मेशन्स आमचे तकलेनी आमी बरोवन दवरलेले आहा तातूंतल्यान आमकां हें सोत सुटका करता. कित्याक? जेजूच्या उतरान देवाच्या उतरान पवित्र पुस्तकान जे आमकां बरोवन दवरलेलें आहा तातूंतल्यान आमकां सोजमोन ताची जाणवाय हांव घेवन बसलां. ती जाणवाय स्वताची वो देवाच्या उतरान कितें बरयलां तें स्वताचें. सो आतां आमकां कितें मेवता? एक चॉयस मेवता. आमी हें जें आमकां सोजमणी मेवल्या तें धरून रावपाचें, वो जें आमकां उतर शिकयता तें घेवन आमी चलपाचें. कित्याक देवान म्हणोंक ना तुजे जाणवायेन तूं जेन्ना बरोवन रावतलो आनी तूं जी जाणवाय जेन्ना जी संवसारी आसत, कोणें सांगलेली आसत, कोणें घडोवलेली आसत, ह्या जाणवायेंच्यान तुमकां सुटका मेवतली म्हणून अशें म्हणोंक ना. तुमी म्हज्या उतरान कंटिन्यू वसात. इफ यू आर माय ट्रू डिसायपल, तूं तर खरें म्हजें पाटलावदार, खरें म्हजें तुमी शीस, जाल्यार तुमी म्हज्या उतरान यू वील कंटिन्यू करतले. तुमी उतरान म्हजे चालू रावतले आनी तुमकां सोत गमोन येतलें आनी तें सोत तुमकां सुटका दिता. सोजमले जायते फावटी आमकां कितें दिसता? जेन्ना जेजू येयल्या उपरांतूच आमकां एक जेजू जेन्ना संवसारान येयलो तेन्नाच आमकां गमोन येता अशें आमकां दिसता की म्हणजे कशे भशेन जिवप ओ कितें करप. पूण आदल्या कोरारान पासून सुरवातेक सान उत्पत्तीच्या पुस्तकार सान आमकां जायत्या जाणांच्या जिवितांतल्यान कशे भशेन भावार्थान चलप, कशे भशेन पवित्र आत्म्यान बरोवन चलप, हे जायते आमकां पोन्न्या कोरारांनी आमकां आदल्या कोरारान जेनेसीसच्या पुस्तकार पासून आमकां जायते जाण अशे मनीस आहा, अशे आमचे एक वडील आहा, तांच्या जिवितांतल्यान आमी शिकोंक जाय आमचें जिवीत आमी कशें जिवपाक जाय पळय तें. जायते पाटी आमी कितें म्हणटा? ना आमकां जायना, वी कॅनॉट ओवरकम पर्सिक्युशन. आमकां जे आमचे विरुद्ध कोण येता आमकां जायना, आमकां घोटाय ना ते भशेन पळयतात म्हण आमी आजुनूय बरोंक ना अशें आमकां दिसना. केन्ना आमकां दिसना जेन्ना आमचेर परिस्थिती येता? सोजमता तुमकां? कोंकणी सोजल्यांक सोजमता? आं ओके. जेन्ना आमकां दिसता की आमचेर जेन्ना अदृश्ट येता, आमचेर जेन्ना कोश्ट येता, कोश्ट म्हणजे कसले? फॉर एग्जाम्पल कोश्ट म्हणजे कितें आसूंक शकता सांग? कसले कोश्ट? आमी म्हणटा न्हू तूं जाणा म्हज्या जिवितान कितें घडटा तें, म्हाका इतले त्रास आसा तितले त्रास आसा. कसले? उदाहरण फॉर एग्जाम्पल आमी उलोवया एकामेकाशीन उलोवया, आतां आन्सर दिया. आतां ही सगलीं दिता, आयज तुमी न्ही येयल्या तुमकां विचारया.
कसले कोश्ट आमी कावंट करता मेस्त आमच्या जिवितान कितें जाता तेन्ना आमकां ओके कोणूय दियात आन्सर सॉरी सिकनेस येता तेन्ना आनी कितें येता जॉब आसना मेन कोण कितें म्हणटा पळय ते जॉब पासून तर ना ह्या म्हयन्यान नाल्यार कोणी तरी घरान कितें हाडटा आसतलो ताचेर आमी जगोंक शकता सारकें वी कॅन सिकनेस पासून कितें आहा वी कॅन टेक द मेडिसीन वखदां घेतली सिकनेसांच्यान सुटका जातली पूण जेन्ना कोण कितें म्हणटा पळय ताका वखद आहा कोण कितें म्हणलें आनी आमी दुखोवली ताका मेडिसीन आहा चिटींग कोण वय पूण हर्ट जाता पळय हर्टफूल म्हणया दूख जाता आमकां हर्टफूल फिलिंग्स म्हणजे जेन्ना कोणें कितें म्हणलें तेन्ना आमकां काळजाक दूख जाता दोतोराक वचोंक शकता वखद हाडूंक जातलें ना तकली फोडटा वचोंक शकता न्हू पोटान दुखता वचोंक शकता न्हू दोतोरागेर पेन किलर दिलें आनी कितें दिलें जालें सारकें हात फोडटा गेलीं दोतोरागेर वखद घेयलें जालें सारकें सपोज जॉब ना 4-5 जाणांक सांगलें काम पळय रे कोणी तरी काम पळयतलो काम दिलें सारकें उपाय जालो कितें सांगूंक सोदता हांव जेन्ना कामाचें आमकां टेंशन जाता कोणाकय सांगतलीं कोणी काम पळयतलो टेंशन काबार सारकें फुडलीं टेंशनां मागीर दुयेंस येता कोश्ट म्हणटा हांव कोश्ट येता तेन्ना दुयेंस येता तेन्ना कोणी म्हणटलो हो डॉक्टर बरो तो डॉक्टर बरो गेली वखदां घेयलीं मातशी वखदां बरी जालीं सारकें प्रॉब्लम सॉल्व पूण जेन्ना आमकां कोणूय उतरां उलयता आमचें काळीज दुखयता आमचें मन दुखयता आमकां विणाकारान म्हणटा आमी न्हू कांय आमी करिनासतना सारकें कांय आमी करिनासतना वायट आमकां कोणी आमचे अगेन्स्ट येता आमचे विरुद्ध येता तेन्ना आमकां दूख जाता ह्या दुखाक दोतोरागेर वचोंक जाता वखद हाडूंक शेजाऱ्यागेर वचून बसो येता सांगोंक आनी मागीर बरें दिसलें म्हणपाक गोडेक तेदे वेळार बरें दिसलें चल गेली फ्रेंडाशीन सांगलें आमकां कितें जाता तें सारकें गेली जाणा मुगो म्हाका अशें म्हणलां तेशें म्हणलां म्हाका दूख जालें तो म्हणटा ना कांय टेंशन घेयनाका घेवन बसनाका संडी चल आमी लेट्स से चल आमी मातशी भायर वाऱ्याक भोंवन येया फ्रेंड आमकां घेवन गेली बरी भोंवली वाऱ्याक सांजेर घरा येयली चिंतना पोतून येना आदेस बरो उगडास ना कित्याक बरी भायर भोंवली वारें पळयलें बीच पळयलो गार्डन पळयलें सगलें पळयलें कितें खावपाक गेलीं बरी भोंवली मातशी रेस्टॉरंटान गेलीं जेयलीं खाली इसोल्लीं कित्याक मातशी बिजी आहा न्हू मागीर घरा येयल्या उपरांत उगडास येवचो ना त्या दुखाचो इतलो वगत येवंक नाहलेलें कित्याक मातशी ऑक्युपायड आसलेली न्हू सो जेन्ना घरा येयल्या उपरांत फ्रेंडां गेलीं आपणाच्या घरा तूं येयलें आपणाच्या घरा आतां तुज्या घरान येवन आतां पोतून कॅसेट कॉमेस जाली रिवायंड गेली पोतून कॅसेट आदले कॅसेटी आसताले न्हू रिवायंड म्हणून आनी बटन येतालो आमकां न्हू फाटी वचपाक ना सो ते भाशेन आमची कॅसेट बटन ऑन जालो कसो टेम्पररी आमकां सोल्युशन मेवलें खंय फ्रेंडागेर गेली कित्याक म्हाका संवसारी समज कितें आसलोली फ्रेंडांक वचोन शॅर केलें म्हजे सांगात्याक वचोन शॅर केलें जाल्यार म्हाका बरें दिसता आमकां संवसार शिकयना सांगोंक जाय मन हलकें जाता शिकयना संवसार आमकां मनान कितें आहा तें आमी सांगोंक जाय जाल्यारूच तुका बरें दिसतलें कोणें सांगलां हें आहा काय देवाच्या उतरान बरयलेलें दुसऱ्याक सांगात आनी तुमचें मन हलकें जातलें म्हणून पूण आमकां संवसार पळय कितें शिकयता सजमता आमी कशी फसता ती ह्या संवसारान न्हू लेट्स से देवान जेजून पासून म्हणलां जेन्ना खोटे प्रवादी पासून येतले म्हणटा एक बेर वॉट इज कॉल्ड बेर म्हणजे कितें म्हणटा वाशेल कशें आसतलें म्हणटा पूण आंगाचे कोट घालतले म्हणटा एका मेंढऱ्याचे पूण तेच्या भितर कोण आसतले ते वाशेल कशें समजता बेर्स वील कम इन द क्लोथींग ऑफ अ शीप समजलें हे कित्याक लागून ही अशी ओपार आहा संवसारान जायत्यो गजाली आमकां न्हू अशे भशेन कोटींग लावन आहा अशे भशेन कोट केलेल्यो आहा अशे भशेन कवर जालेल्यो आहा की आमकां गमना हे सोत गाय एक फसवणी आमकां समजता आमकां गमना हे सोत ओ ही जावन आसा एक फसवणी जायते फावटी आमकां दिसता जेन्ना आमच्या जिवितान जेन्ना कोश्ट येता आयज आमी कोश्टांचें कित्याक उलयता कित्याक हे कोश्ट जेन्ना आमकां येता कोणूय सोजमत की कोश्ट म्हणजे कितें काम करून जेन्ना आमी वजन उखलता आनी हेवी काम करता तो कोश्ट
ये कोश्ट, ये फिजिकल कोश्ट. समजले हे कुडीचे कोश्ट आमकां जेन्ना आमी आमची बॉडी जेन्ना आमची कूड आमी उजार करता. फॉर एग्जाम्पल एक लेबर आसता, एक घरा बांदपी, एक कन्स्ट्रक्शन सायटीर एक लेबर आसता. ओके, तो लेबर कोश्ट कोत्ता म्हणटा आमी. फॉर एग्जाम्पल कोश्ट येता तेजेर. कसले कोश्ट ते? कुडीचे. तो उबारता, जोड वजन उबारता, कोश्ट करून येयलो म्हणटा. समजले. आनी दुसरे भाशेचे कोश्ट आमचेर येता पळय, ही एक यू नो वेन पर्सिक्युशन कम्स, कोश्ट येता आमचेर म्हणटा आमी. डिफरन्स तुमकां समजले हांव कितें म्हणटा? समजले. कोश्ट, वॉट इज इट? What is it? From where did you get this? No. Wait. So, दोन भाशेचे कोश्ट येता. एक कोश्ट येता, दोन भाशेचे कोश्ट आहा. वन वील बी युअर फिजिकल फिजिकल वर्क, कोश्ट म्हणटा आमी. आनी एक आहा तुमकां आमकां भितरल्यान कोश्ट म्हणटा आमी. म्हाका जाय ते कोश्ट जाता म्हणटा आमी. कसले ते? जेन्ना आमकां कोणें कितें वायट केलें, जेन्ना आमकां कोणें कितें म्हणलें, तेन्ना आमकां सोजमना. एंड इट इज व्हेरी व्हेरी पेनफूल. If you go to see in physically, when somebody says something to us, when somebody does something to us, when I have not even done anything wrong, it is very, very painful. Yes or no? Are you all agreeing? जेन्ना आमकां, तुमकां समजता न्हू, जेन्ना आमकां दुसरो कोणी त्रास कोता. मिस्टर, केन्नाय म्हणलां आसतलें इतलीं वर्सां कितें? म्हणलां आसतलें न्हू? केन्नाय बाबा कितें सारकें जावंक ना, एक दोन उतरां म्हणल्यां आसतलीं. म्हणना नॉर्मल त्या ना म्हणना खान जातात हें घरान म्हणलां आसतलें. तेन्ना काळजाक कोश्ट जावंक ना, दूख जावंक ना, एके भाशेचो कोश्ट कसो न्हू. तेन्ना फकत एक तर रडोंक येता आनी ना तर एक तुका उतरां येता भितरल्यान म्हणपाक, हांव इतलें काम कोत्तां, इतलें सगलें ताका जाय तें सगलें ताका कितें लायक आहा तितलेंय कोत्तां, तरी आसतना कित्याक तो आपणाक सोजमना? जाता मनान? जाता न्हू. तुकाय घडलां आसतलें. मे बी तूं कितें तरी एक्सपेक्ट करता जे भाशेन तुवें करचें घरान, आनी घोरेक ती करिना, तुका दिसना कित्याक म्हणून हें सोजमना आपणाक? कितले फाटी सांगोंक जाय? सोजमत ना. कितले फाटी सांगलें, मनान चिंतलां आसतलें, केन्ना तरी तोंडांनी आमी उलयलां आसतलें. सारकें तुजेंय मन दुखवलां एका फाटीक, तेजेंय मन दुखवलां आसतलें एके फाटीक. आनी हें तुमच्या घराब्यान न्हू, हें सगल्यांच्या घराब्यान हें घडटा. एवरी हावज these things are happening. आनी जेन्ना हे भाशेन घडल्या उपरांत आमकां सोजमना how to overcome with this pain, how to overcome with this rejection, how to overcome with this suffering, how to overcome with this ignorance, we can say, rejection, we can say, hatred, we can say. There are people in this world, they hate us. Yes or no? Everybody is loving to us. There is hatred, no? तुमकां कोण हेट करिना? द्वेष कोण करिना काय आमचो? हां, करिना आमकां हेट. Part of life. You know, we consider it as a part of life because it is happening. And not now only. Yeah, आमच्या जिवितान न्हू. It's happening from the beginning. Yes or no? We see in the life of the two children of Adam, Cain and Abel. The two sons, they hate, the one fellow was hating the other fellow. Yes or no? So it's from the beginning. Ye नेवेनु कायन आबेलाक सारको द्वेष करी, इतलो द्वेष करी की ताजो जीव घेतलो. मुनीस, a person can reach to this point that they can even kill the other person. They can even think of killing somebody. Yes or no? पोन्ने कोरारान आमी पळयता दुस्मानकाय आनी कुन्नाटकाय. जेलसी म्हणजे कितें म्हणटा आमी? एक कुन्नाटकाय. करेक्ट? कुन्नाटकाय ह्या लेवलाचेर चोडली की एका मनशान दुसऱ्या मनशाचो प्राण काडलो, जीव काडलो. समजता? आं, पूण आतां नेवे कोरारान जेजून कितें म्हणलां? प्राण काडलो म्हणजे एक अपराधी जालो तो, एक मर्डरर जालो तो, एक खुनी जालो तो. हें जालें पोन्ने कोरारान. पोन्ने कोरारान आमी पळयता आदामाच्या एका भुरग्यान दुसऱ्या भुरग्याचो, भावान एका भावाचो जीव काडलो कुन्नाटकायेक लागून, जेलसीक लागून. करेक्ट? आनी जेलसी कसली? देवान तेजी बेटोवणी मानून घेतली म्हणून हेका जेलसी. सारकें?
ह्या जेलसीन, ह्या चिंतना आयली तेका कसली, म्हज्या भावाचें मानून घेतलें, आपणाचें घेवंक ना. आतां आपणाचें कित्याक घेवंक ना तें सोद काडच्या बदलाक कुड्डेपणान भावाचो जीव काडलो. समजलें? आतां आमी घोडेक आमी म्हणत हे आमी तसलें करिना, आमी केन्ना कोणाक जिवेशी मारूंक ना म्हणटली आमी म्हणटात न्हू. पूण जेजून कितें म्हणलां नव्या करारान, जो कोण आपल्या भावाचो दुयेस करता तो जावन आसा एक खुनी, तो जावन आसा एक अपराधी. समजलें? सो आमकां कितें घोडेक चिंतना आसतलीं, उतराची सोजमोणी नासतना आमी चिंतता आसतलीं कितें, हांवें कोणाक जिवेशी मारूंक ना काय ना भशेन म्हणची ना, आमी कोणाक जिवेशी मारूंक ना, आमी कशी एक खुनी जावं येता म्हणची ना. पूण जेजून कितें म्हणलां, जो कोण आपल्या भावाक हेट करता, आपल्या भावाचो दुयेस करता, आपल्या भावाक हेटिंग एट द कोर, ही इज अ मर्डर. तो जावन आसा एक अपराधी, खुनी, काय ना भशेन, काय अंतर ना कायनाच्या आनी त्या मनशा मदें. आतां आमी चिंतूंक जाय, आमच्या काळजान आसा काय कोणाचो आमकां राग, आसा काय कोणाचो आमकां द्वेस, आसा काय आमी कोणाचो तरी एक राग घेवन आमच्या काळजान, भाव भावाच्या रागान, भयण भयणीच्या रागान, आसा येता आमकां राग जावन आसा हो सैतानाची वस्त. हें जावन येता, राग येता एका सैताना कडल्यान. पूण जेन्ना हो राग आमकां येता, आमी कशे भशेन ह्या रागांच्यान ह्या रागांतल्यान आमी भायर सरतलीं, कशे भशेन आमी ह्या रागांतल्यान ओवरकम जातलीं, कसो आमकां आदार येतलो, कशे भशेन, कित्याक राग तर सगल्यांक येताच. कोण तरी ना म्हणटा, कोणाक तरी येनासतना हा राग. कसलो राग येयलो जेजूक? ओके जेजूक राग येयलो म्हणटा आमी. पूण जेजून राग येवन चिंतना वायट घडयली. आमी जेन्ना रागाचें उलयता आमकां इमिडिएटली जेजूचो उगडास येता. पूण जेजून हो राग येयलो म्हणटा खरो, ते ही वॉज झीलस टू द हावस ऑफ गॉड. हे पोन्न्या करारांनी बरयलेलें. आतां आमी जायते पाटी म्हणटा वो राग येयल्यार कितें जालें, जेजूकूय राग येयलोलो. इजी आमी कोट करिना हो स्क्रिप्चर, जेजूकूय राग येयलोलो. हाव द ब्रदर कोटेड नाव वेन वी वर टॉकिंग अबाउट द एंगर, ही सेड जेजूकूय राग येयलोलो. पूण आमकां सोजमोणी करेक्ट आहा काय त्या रागाची? आमकां जेन्ना राग येता आमच्या मनान कितें चलता? हेट्रेड इज राग. सो यू आर गिविंग मी अनदर वर्ड ऑफ हेट्रेड इन इंग्लीश. आमकां जेन्ना राग येता, when we get angry with somebody, what comes in our mind? Revenge. What else? How to teach the lesson? What else? कितें जाता आमच्या मनान? We will say things. Words will come out from the mouth. The words before coming out from our mouth, it comes first in the mind. Yes, without coming it in the mind, we will not speak. Correct? Sometimes people will not speak and they will say, I got angry but I never said any word. But in mind, what happened? Come out. So before it coming out, it comes in mind first, no? Correct? No. So we can say words and cheat people. No, I never said a word. I never said anything. Correct? But we ourselves and God knows what is in our mind. Correct? But did the Bible say Jesus was hating them? Did Jesus was planning and plotting in his mind how to teach them a lesson? But do we do this? But when we get angry, we might say the words, we might back answer, we might even plan, okay, let me wait now and find an opportunity. When can I give him back? In his own words. And then I will remind that person these same words. Yes? Yes or no? आमी चिंता आसतली जेन्ना आमकां राग चोडटा त्या रागान आमी कितें म्हणटा आतां हो भाव म्हणटा कितें जेजूकूय राग आयलोलो. ओके, राग आयलोलो खरो म्हणटा, पूण हो राग येवन जेजून आपल्या काळजान मनान तेंचें वायट करपाक चिंतूंक ना. करपाचें सोड, मनान तेंचें वायट पासून हाडूंक ना.
He was protective about the place of God, which is the temple at that time. समजता? सो देवान जेजून आपल्या कालच्यान राग येयलो आनी तेणेन सगळे भायर काडलें. जे नाका तें जातालें पळय बापाच्या घरान, जे देव टेम्पलान जे नाका तें जातालें, विक्री जावंक लागली, मार्केट प्लेस केलो तेंच्यांनी तो. दे वर सेलिंग, बायींग एंड सेलिंग स्टफ in the temple, which that was not a marketplace, that was a holy temple at that time. Yes? Now where is the holy temple? Now where is the holy temple? In the world? Word? Your body is the holy temple. Your body is the holy temple. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Yes or no? Yes, sister. Topic not yet started. Nah. Praise God, praise God. Okay, so Okay. The Lord is saying something. Thank you, Jesus. Okay, we were studying about the anger. We were studying about the hatred. When people hate us, what we do? जेन्ना लोक आमकां हेट करता, जेन्ना लोक आमकां नाकारता, द्वेष करता, आमी चिंता कशे भाशेन फारीकपण दिवपाचें पळय तें चिंतिनात आमी. आयज तुवें म्हाका केला, एक डायलॉग आहा पळय, आयकला तुमी केन्ना तरी, आयज म्हाका फाल्यां तुका. ही फ्रॉम वेर इट केम? हा? आवय थिंगा आनी या नाका सायबाबू. ओके, आयज म्हाका फाल्यां तुका, हे आमी चिंता. हे आमी केन्ना सेंटेन्स घालता. हांवें एक पाटी घातलेलो म्हज्या जिवितान हो सेंटेन्स. केन्ना जाणा, जेन्ना हांव उतरान येवच्या पयलें, बिफोर आय अंडरस्टँड द ट्रुथ्स, बिफोर आय गेट इन टू द वर्ड ऑफ गॉड, जेन्ना देवाचें स्वत म्हाका उगड जावच्या पयलें, somebody has done something to me and I said, आयज म्हाका फाल्यां तुका. I said it without knowing it. But today I repent and I change my thinking and I cancel my words for whoever I have said those words. You know, because I said it ignorantly. नको आसतना आमी हें म्हणटा. पूण आयज आमी जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता, आतां आमकां अशीं चिंतना जावंक जायना की ती कोण प्रीच करता तांकांच तो बायबल, तांकांच तें उतर, पुरो तितलेंच. जण एका क्रिस्तावांक हें उतर, जोण एक क्रिस्ती भाव भयण तर म्हणटा, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धोनी, जेजू म्हजो सोडवणदार, त्या जोण एकल्या मनशाक हें उतर जाणा जावपाक इट इज अ बर्थ रायट, हो जल्माचो अधिकार. आमी म्हणूंक जायना रितीर शिकयता तांकांच तें, पादिगार इगोर्जेन आमकां मिस शिकयता तेंच्यांनीच सांगपाक जाय तें, आमकां लागून आमी फकत आयकोन घरावेचें. ना. जोण एकल्याक हें उतर, जोण एकल्याक हें उतर, जोण एकल्यान हें उतर परगटूंक जाय, जोण एकल्यान हें उतर जाणा जावपाक जाय. हो आमचो बर्थ रायट. आय ऑल अंडरस्टँडींग? केन्ना आमी चिंतलां आसतलें, हांव कित्याक म्हणटा जाणा, आमी चिंतलां आसतलें, अशें घडलां आसतलें, अशें आमकां दिसतालें, कित्याक हें सगळें म्हाका दिसतालें पयलें. बिलीव मी, खरेंच सांगता, हें पयलें सगळें हांव चिंत्तालें, हें आमकां न्हू, हें तांकांच तें, आमकां गरज ना सगळो बायबल जाणा जावपाचो, आमी इल्लेशें आयताराचें आयकता तितलेंच पुरो, जेन्ना केन्नाय म्हयन्यांतल्यान एक पाटी रेतीर करता तितलेंच पुरो, आनी तितली जाणवाय मेवल्यार पुरो, आमकां तितलेंच पावोन जालें. हें तांकांच, हे स्पेशल लोकांकूच, हे कोण मागलेले आहा तांकांच. पूण बायबल सेज एवरी वन इज अनॉयंटेड विथ द होली स्पिरीट. जोण एकल्याची मागणी जाल्या पवित्र आत्म्यान नेवे कोरारान. बायबल म्हणटा जेन्ना तूं जेजूक स्विकारता त्याच वेळार पवित्र आत्मो तुज्या भितर आसा, त्याच वेळार पवित्र आत्मो तुज्या भितर आसा. सा पावलो म्हणटा कोरिंथकारांची चिठीन, तुमकां खबर ना तुमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून. सो जरी तर ही पवित्र आत्म्याचें ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आमचो आत्मो पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणूंक ना, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें. आमी सदां जाणा जावंक जाय, आमी म्हणटा आत्म्यान आमी रिन्यू जाल्या, आत्म्यान आमी नवी रचना जाल्या, आत्म्यान आमचो नवो जल्म जाला. पूण पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा आत्म्यान खरो आमचो नवो जल्म जाला.
आत्म्यान खरें आमी पुनर्जिवंत जाल्या, आत्म्यान खरें आमकां सगळीं देणी साल्वेशन जालां आमच्या आत्म्यान खरें. पूण बायबल म्हणटा आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. येस ओ नो? सो जेन्ना जेजू बापाच्या मंदिरान जी वायट कामां जातालीं, एका एक झील, एक तेका एक एग्रेशन कशें जालें आनी ताणें सगळें वायट जातालें तें भायर घातलें. कित्याक घातलें भायर? जी मार्केट प्लेस केलेली पवित्र आत्म्याच्या देवाच्या घराक, जे देवाच्या मंदिराक एक विक्रेचे जागो केलेलो तांच्यांनी, जेजून तांकां सगल्यांक एक दोरयेचो चाबूक कसो केलो, मेज बीन आत्तिलें पोत्तिलें म्हणून सांगता पळय कसो झील. जेजू कसो जालो पयला? यू सी हाव ही बिकेम? मेज म्हणटा अपसायड डावन केलें म्हणटा तेणेन, दोरयेचो म्हणटा एक चाबूक कशें केलें आनी सगल्यांक म्हणटा भायर धांवडायलें म्हणटा, आनी सगलें भायर घातलें. जे पयशे म्हणटा कॉयन्स आसलेले सगळे शिपडले म्हणटा तेणेन. हे भाशेन तेणें केलें म्हणटा. आनी जे वायट समजून घेया, द की इज हियर, जे कितें पळय वायट घडटालें त्या मंदिरान तें जेजून भायर घातलें. समजलें? आयज तें मंदीर तूं आनी हांव आमची कूड जावन आसा तें मंदीर. आतां ह्या मंदिरान तर कितें अशें वायट घडटा, आमी कितें करूंक जाय? भायर घालूंक जाय. थँक्यू ब्रदर. यू नो वाय? एक रेवलेशन वी गॉट. जे भाशेन जेजून एक झील कसो जालो, एक पॅशनेट जालो, एक सामको एक एग्रेसीव जालो आनी सगलें ताणें भायर घातलें मंदिरांतलें. देव टेम्पलांतले सगळे भायर घातले. आयसर ही कूड जावन आसा देव टेम्पल, एक जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, बापाचें मंदीर. आनी ह्या मंदिरान पवित्र आत्मो वस्ती करता. जाल्यार ह्या मंदिरान समज तर राग आसा, खुन्नाटकाय आसा, दूख आसा, कसले एक कुसके आहा, खोती आहा, हे सगळे देवा तांय येना. हे सगळे आमी कितें करूंक जाय? भायर घालूंक जाय. कितें करूंक जाय? येस. No. I'm explaining. Tenna, Jesus was not glorified on the cross. Unless and until the blood of Jesus was not shed on the cross, this body doesn't become holy. We were a sinner. That's why the Savior came. And after coming to the planet Earth, after dying on the cross, after we applied that blood upon us, and we believe that it is by the holy blood of Jesus Christ we have been washed clean, then our body is becoming the holy temple of God. But when Jesus did that, he did not die on the cross. The blood was not shed. He was in the old covenant. Now we are in the new covenant, the covenant of the Holy Spirit, the covenant of his blood, his precious blood. Understood? Thank you, Jesus. Now, so just the way जेजून जेन्ना आपल्या देवाच्या मंदिरांतल्यान हे सगळे भायर घातले, तेच भाशेन आयज जेन्ना नव्या करारान जेन्ना आमी जेजूचे पवित्र अमोलीक रोगत जेन्ना आमचे कुडीचेर आसा, आमी स्वत मानता त्या पवित्र अमोलीक रोगतान आमची कूड जेजून धुवन काडून आमकां पातकां मेकळी केल्या. आमी आनीक पातकी उरल्या? नो, ही हॅज क्लेन्स्ड अस very, very clean as a snow and made a temple of the Holy Spirit, this body. Understanding? Thank you, Jesus. So, आमी शिंगताली, जेन्ना आमकां राग येता, जेन्ना आमकां कोश्ट येता, जेन्ना आमकां एक आमचेर अदृश्ट येता, आमी कशे भाशेन हितूंतल्यान वयर सरोंक जाय. ओके, कॅन वी गो Genesis 37? ओके, सगळीं जाणां जाणा जोसेफाची स्टोरी? No? Everybody knows? Little, somewhat. Okay. आमी जाणा जाल्यार कितें शिकता आमी जोसेफाच्या जिवितांतल्यान? Hardship. So we see the hardship of his life. We see what he went through.
Correct? But when he was going through, what exactly he did? How exactly he lived? जे भाशेन जेन्ना त्याच्या जिवितान कोश्ट आयले, जे भाशेन त्याच्या जिवितान जेन्ना कसले प्रॉब्लम्स आयले, जे भाशेन त्याच्या जिवितान एक ताका द रिजेक्शन केम फ्रॉम हिज ओन पीपल, how he overcame. Yes or no? Huh? Yeah, he had a dream. That's what. Thank you, Jesus. Okay, we'll see. And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. Go down. These are the generation of Jacob. Joseph being 17 years old. How old he was? 17. And how old we are? Less than 17. Huh? We are less than 17, no? Thank you, Jesus. These are the generation of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah and with the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil report. हांगा म्हणटा जाकोब आसलेलो आनी जॅकोबाचे कितले पूत? 12. हां, 12तलो एकलो जावन आसलो जुझे, जोझफ म्हणटा आमी. ओके, जोझफ भुरगो जावन आसलो जाकोबाचो आनी रेचलाचो. Now, when Joseph was born, he was the first child of Jacob and Rachel. Joseph जावन आसलो जाकोबाचो आनी रेचलाचो पयलो भुरगो. Okay? The son of Jacob in his old age म्हणटा. So, जाकोबाक आपल्या पुताचो जोझफाचो जायतो मोग आसलो. समजलें? आतां कितें म्हणटा हांगासर? जोझफ म्हणटा आपल्या भावा बरोबर he was with his brethren and the lad was with the sons of, okay, go up. Joseph, being 17-year-old, was feeding the flock with his brethren. तो आपल्या मेंढराची राखण करतालो आपणाच्या भावा बरोबर. ओके, सो भाव कितले जाण आसले? 11 म्हणोया सारकें, आनी हो जावन आसलो 12वो. समजलो पिक्चर? आतां एक पिक्चर करुया. जोझफ आपल्या भावा सांगता 17 वर्सांचो भुरगो तो. 17 वर्साच्या भुरग्याक बरें गिन्यान आहा काय? आमच्या 17 वर्साच्या भुरग्यांक आमी कितें म्हणटली? बाबा हें दिवं रे, तें दिवं रे, हें खाता रे, हें जेयता रे, हें लायक आवडटा रे तुका, तें लायक रे, तें करूं, हें रा. आमी विचारिना भुरग्यांक? 17 वर्साच्या भुरग्याक पासून धाकटुलो भुरगो म्हणटात आमी. म्हणना? म्हणटा. मायपायक आपली सगळीं भुरगीं ल्हानूच. येस ओ नो? कितलीं व्हडलीं जाल्यार आमी धाकटुलींच म्हणटली. म्हणची ना? काजार जावं, भुरगींची भुरगीं जावं, आमकां आमची भुरगीं सदांच धाकटुलीं. दॅट इज द लव ऑफ पेरंट्स, just the way how Jacob was loving his son Joseph. Now, he was with his brothers, and the lad was with the son of Bilhah, and now you go down the last verse. And Joseph brought unto his father their evil report. आता वो evil report म्हणजे कितें? कित्याक evil report म्हणला काय? त्यांचे पायक आपल्या भावांच्यो खबरो हाडटालो म्हणटा तो. What is this evil report? All the negative things about the brothers. Now, whatever they were doing, wrong things. Evil report means wrong things. No, it can't be good things. Whatever wrong thing, that means the brothers were doing something wrong. Correct? They were doing something wrong which is not acceptable, and that evil report he was bringing and giving to his father. So was he a complaint master? Was he a complaint master? But it said evil report, no? Evil report. So the 11 brethren of his, the 11 siblings of his must be very loving to him. No? Why? He loved Joseph the most. They were hating him. And now on top of that, he is bringing also the evil report.
But what does this scripture tells us? When we look at it, it looks like the Joseph was trying to stay separately. Okay, poitana आमकां अशें दिसता तेणें म्हणटा तो इवल खबरो हाडटालो. हाउ डू यू से इट इन कोंकणी नाव? इवल रिपोर्ट. अंडरस्टूड नो? तो वायट खबरो घेवन आपणाच्या भावांच्यो वायट खबरो घेवन म्हणटा आपणाच्या पायशी येतालो. आतां जेन्ना एक 5-6 भुरगीं आसता आनी एकले भुरगें वचोन वचोन मांयक सांगता तेणें हें केलें, तेणें तें केलें, तेणें तें केलें, तेणें हें म्हणलें, तेणें तें केलें, तेणें कोणाच्या जनेलार फातर मारलो, येवन हें भुरगें सांगो वता. ती दुसरी भाव भयणां ताका बरी कोत्तेली ना न्हू. आतां हो जोझफ हे भाशेन कोरी कित्याक? आपल्याच्या भावांक हेट कोरी तो गाय, नाकारतालो गाय, नाका आहले गाय ताका ते भाव, हे भाशेन कितें आहलें ना. आमकां हांगासर ओके गो AMP फॉर दीस वर्स. Go down. And Joseph brought back a bad report about them to the father. Okay, go KJV only. Now, इतूंतल्यान आमी अशें सोजमोया की आपणाचे भाव, फॉर एग्जाम्पल वेन चिल्ड्रन डज समथींग रॉंग, स्कुलान जेन्ना भुरगीं कितें वायट करता, माय पाय कोणाक आपयता? टिचर्स कोणाक आपयता? कोणाक आपयता? पेरंट्स. वाय पेरंट्स? Not why relatives or somebody outsider or neighbor. Why only parents? The parents have the authority to correct the child. Understanding? So Joseph was bringing the evil report to the father, so the father should correct them and guide them in a right way. That's why it says Joseph brought unto his father their evil report, so that the father will guide them, will correct them. Joseph did not go to somebody else. Joseph did not go to the outsider. He did not go to the relatives. He did not go to the neighbors. Yes or no? Understanding? He went to his father and gave the bad report of his brethren to their father, so that the father shall correct them. But when it looked like, what do we understand? That Joseph is complaining, and you know that he was like a complaint master. For the first time when we read the scripture, how does it look like? He is bringing evil report to the father. In KJV translation we see he brought an evil report. Evil, immediately what comes in our mind? Evil म्हणजे कितें येता आमचे तोकलेन? सोयतानपण सारकें? Evil म्हणल्यार पुरो. But in other translation we say evil, meaning it's a bad report, the bad doings of his brethren. Correct? So जेन्ना जोसेफ आपणाच्या पायक तांच्यो कंप्लेनी घेवन येता, that doesn't mean that he is not loving his brethren. We will see in the further story. आमी पळयतली हेजे फुडें आमी पळयतली तो खरेंच तांकां हेट करी काय तांचें बरें चिंत्तालो जायतें हां. ओके, सो ओके, लेट्स गो नेक्स्ट वर्स. Now, Jacob, Israel means Jacob. Now, Jacob loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. What did he do? Now, now Israel loved Joseph more than all his children. Among his 11 children, he loved, among all of the 12, he loved the Joseph the most, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. You know Jacob's story in the beginning? Jacob wanted to marry Rachel, Joseph's mother. But during the wedding time, during the time comes, his father-in-law cheated him, and instead of Rachel, he was given Leah. Have you know this story? Rachel's sister. And Jacob did not know that. Sorry. Can you please answer this? Okay. So जेन्ना जाकोब काजार जावंक सोदतालो रेचला कडेन, पूण जाकोबाचो सासूपाय ताका फटयता
आनी रेचलाचे भयणीक जाकोबा कडेन काजार करता. आतां जेन्ना रेचलाक सारो तेंप भुरगीं आसना आनी जेन्ना ताका भुरगें जाता रेचलाक तेन्ना तो भुरगो जावन आसा जोझफ. सो जोझफ जावन आसा भुरगो जाकोबाचो आनी रेचलाचो पयलो भुरगो जायत्या वर्सांनी जालोलो. कित्याक जायतीं वर्सां रेचलाक भुरगें नासलें. सो त्या कारणाक लागून एंड एट हीज व्हेरी ओल्ड एज म्हणटा हांगा, एट हीज व्हेरी ओल्ड एज. सो ही वॉज मोर टुवर्ड्स जोझफ. He loved Joseph more than all his children. आणि वो मोग आपल्या पुता सोबे जेन्ना जाकोबान दाखयलो बेश्टो उतरांनी दाखोवंक ना, एक खुणा केली. कसली ती खुणा? He made a coat of many colors. He made a coat of many colors. Now let's take an example of आमच्या जिविताचें उदाहरण घेवया. आतां आमच्या जिवितान एक 4-3 भुरगीं आहा, सारकें? 3-4 भुरगीं आहा. 4 जाणांतली 4 जाणां मायपायचें आयकोतात काय? 4 जाणांची 4 आयकोतेली ना. कोण तरी एकलो मायपायचो फेवरेट आसतलो, कोण तरी एकलो तातूंतलो आसचो ना. आनी कितें जाता, जेन्ना 4 जाणांतलो एकलो पायचो बरो मोगाचो जाता जाल्यार दुसरे 3 जाण कितें कोत्तेले, डॅडी एकाच बरो कोत्ता, डॅडी एकाच भायर घेवन वयता. आनी डॅडी ह्या भुरग्याक कित्याक भायर घेवन वयता? कित्याक हो भुरगो भायर वयता आसतना डॅडीक म्हणना म्हाका हें जाय तें जाय हें दी म्हणना. तो बाबडो ओगी रावता डॅडी बारी. सो डॅडी कोणाक भायर वतलो सुबेज? त्याच भुरग्याक व्हरचो ना. आनी दुसऱ्यांक तर केन्ना येले ते कितें म्हणटा, म्हाका हें जाय तें जाय स्वता येता. गोडेक बायच्या बोल्सान पयशे केन्ना आसचे ना आनी हे भुरगो लोकांच्या फुडल्यान मागता. सारकें इमॅजीन करया हे भाशेन. सो ह्या सिट्युएशनान पाय कोणाक घेवन भायर वयतलो चडसो? ते चवथ्या भुरग्याक व्हरचो ना. कित्याक तो कांय मागोना, कांय त्रास कोन्ना, ओगे रावता, ओगे भशेन बरे भशेन वयता, बरे भशेन येता, रडोना, कांय ना. सारकें? सो पाय कोणाक घेवन वयतलो? हे चवथ्याक घेवन वयतलो. हे 3 जाण आतां कितें कोत्तेले? 3 जाण कितें कोत्तेले? जेलसी, कुड्डेपण. आनी घरान जेन्ना पाय गेलो कामांक, आतां हे 4 जाण घरांत आहा. हे 3 जाण कितें कोत्ता, मांडण्यो कोत्ता, हेका घेवया नाका हेवपा, हेका वचोनी पायत बारी म्हणचें ना. हें घडना. घडटा न्हू. कोणागेर 4-5 भुरगीं आहा तांकां गमतले, एकले आहा तांकां कांय गमचें ना. पूण आमच्या भुरगेपणार पासून अशें घडलां आसतलें. आमच्या घरान चडशें कितें जातालें, म्हाकाच काम दितालें. न्हू कांय सांगलां हेजे पयलींच, म्हाकाच काम सांगताली. खूंय भायर वयताली आमची मामी, म्हाका काम सांगून वयताली. म्हणजे भयणीक चड सांगप ना. कित्याक तें आयकोन आसलें तेन्ना. आयकोन आसलें म्हणजे कितें, आतांचें काम मातशें स्लो, मागीर करप, जावं मातशें लेट कशें. सो म्हाकाच सांगोन हांव कितें म्हणो, ही म्हाजो मोग करिना गाय, ही म्हाकाच सांगता सगलें, म्हाकाच सांगता. आयदनां सगलीं धुवपाचीं, सगलें साफ करपाचें सगलें म्हाकाच सांगता. ताका कांयच सांगोना. हें चिंतालें केन्नाय. पूण एक दीस तिणें म्हाका एक आन्सर असो दिलो, तुका सांगता कित्याक तूं आयकोता, तुका सांगता कित्याक तें तूं काम कोत्ता, म्हणून हांव तुका सांगता. हो आन्सर मेवल्या उपरांत म्हाज्या नानीक पुतून कंप्लेन करूंक जाता, कितें म्हणूंक जाता. सो एक दीस हांव सारकें फ्रस्ट्रेट जालें आनी मागीर तुवें म्हाका हो आन्सर दिलो. हांवें म्हणलें तूं म्हाकाच सांगता ताका सांगून आनी झगडी आनी मारी हाडला ह्या पासत हांवें धाकटें आसतना. पूण जेन्ना एक दीस तिणें म्हाका आन्सर दिलो, तुका सांगता कित्याक तूं सांगल्या उपरांत तें काम कोत्ता. सो दॅट वॉज दी आन्सर वीच आय गॉट एंड आय वॉज सॅटिस्फायड एंड आय नेवर आस्क्ड अगेन. आनी कांय इम्पॉर्टंट कांय विचारूंक ना, कित्याक म्हाका गमलें न्हू कित्याक लागून सांगता तें. सो जे भाशेन आमच्या जिवितान जेन्ना 2-3 भुरगीं आसता घरान, आतां हे भाशेन हो जाकोब कितें कोत्ता, इस्रायल कितें कोत्ता, ही लव्ड जोझफ मोर दॅन ऑल हीज चिल्ड्रन बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ हीज ओल्ड एज एंड ही मेड हिम अ कोट ऑफ मेनी कलर्स. एक खुणा केली तेणें आपल्या मोगाची, आपणाच्या मोगाच्या पुताक. जायते फावटी आमी एक्चुली हे भाशेन करूंक जायना. जाणा तुमी, एक 4 जाणां भुरगीं आहा, एकल्याकूच फेवरेटिजम दाखोवंक जायना. एकल्याकूच आमी मोग करता म्हणून एक पेरंट्सान दुसऱ्या भावंडांक दाखोवंक जायना. कित्याक दुसऱ्या भावंडाच्या काळजान एक द्वेस येता, एक रिजेक्शन येता, एक हेट्रेट येता. जे भाशेन हिंगा घडलां आमी शिकोंक जाय. जस्ट बिकॉज इट इज रिटन ओवर हियर, इट इज नॉट दॅट वी आर सपोज टू डू लायक दीस. हे उतर आतां हे भाशेन बरयलेलें आहा म्हणून तर उतराची म्हाका सोजमोणी ना. कोणूय कितें म्हणटलो ना जाकोबान तेज्या बऱ्या भुरग्याचो मोग केला म्हणून आमी करूंकूच जाय, कोण बरो कोत्ता पळय तेजो. ना, वी हॅव टू बी इक्वल टू आवर चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ वॉट दे आर डुईंग. वी हॅव टू टीच देम.
बापायन भुरग्याक दिवंक जाय म्हणून जोसेफ आमची फर्स्ट सेकंड लायनीन आमी कितें पळयता, ही ब्रॉट द इवल रिपोर्ट टू हीज फादर सो दॅट द फादर शूड करेक्ट देम, गायड देम, टीच देम. येस ओ नो? सो आमी आमच्या भुरग्यांक सगल्यांक एक लेवलान आमी गिन्यान दिवंक जाय, शिकोवन दिवंक जाय, आमी तांकां सोजमोणी दिवंक जाय, बरी वाट दाखोवंक जाय सगल्यांक एके भाशेन. घोडेक फेवरेट आसत पूण आमी तें दाखोवंक जायना दुसऱ्या भाव भयणांक, दुसऱ्या भुरग्यांक आमच्या आमी दाखोवंक जायना की हांव तुजो मोग करिना. जायते पाटी आमी म्हणटा तेजी देख घे, पळय तें काय बरें कोत्ता, तुका गमना म्हणून आमी म्हणटात न्हू, तें पळय काय बरें मार्क्स घेवन येयला, तुका हाडूंक जायना, जाय ते सगळे तुका दिता आमी, पूण तूं मार्क्स कित्याक हाडना? जाता न्हू? केन्ना चडशे आमच्या भुरग्यांचो आमी फ्रस्ट्रेशन काडटा केन्ना? स्कुलाच्या टायमार. बिकॉज मोर दॅन द चायल्ड पेरंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन मोर. वी डोंट, आमी सोजमो ना त्या भुरग्याची केपेबिलिटी कितें आहा, त्या भुरग्याचो ते भुरग्याक खंयच्या एजीर आहा, त्या भुरग्याक कशे भशेन वयर तें आमी चिंतिना. आमी कितें चिंता, शेजाऱ्याच्या भुरग्यान अमके मार्क्स हाडल्या तुवें हाडूंक जाय तेज्याकीन सुबेज, 1 पासून चड हाडल्यार पुरो. शेजाऱ्याच्या भुरग्याक तर 50% येयला, तुजो 51 येयल्यार खूब जालो, पुरो. वॉट इज दीस? जायना हे भशेन आमची चिंतना, आमी सोजमो ना. आमी त्या भुरग्याक कशे भशेन प्रेशरान घालता. आयज पाय जोसेफाचो मोग करता की करूंकूच जाय आपल्या भुरग्यांचो, आनी ताणें म्हणटा ताका एक कोट दिलो म्हणटा ऑफ मल्टिपल कलर्स. आतां हो कोट दिल्या उपरांत भाव बरें खुशाल आसतले न्हू. आमी कितेंय दिवया भावाक आपणाच्या, म्हणलां आसतलें काय? आमी कितें करून दिवया ताका, म्हणलां आसतलें काय? हो कितें जालें? या फुडें या, आमी फुडें पळोवया. Now, and when his brethren saw that their father loved him more than all, and when his brethren, तेजे भाव जेन्ना पळयता की बापूय आमचो सगल्यांकीन चड ताजो मोग करता, they hated him. The love came for Joseph from his father, and because of that love which came from father, they hated him. कितें जालें? Are you all understanding? Are you all getting it? सोजमोता कितें म्हणटा तें? So जेन्ना when his brethren saw that the father loved him more than all, his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. जेन्ना ते पळयता पाय आमचो जोसेफाचो चड मोग करता. आतां हो मोग करता तो कशे भशेन पळयलो तेंच्यांनी, कितें आहलेलें तें, कशे भशेन ताका गमलें की बापूय तेजो मोग चड करता म्हूण? कोट पळयलो, ती खुणां जावन आसली न्हू. आतां जेन्ना आमी काजार जाता तेन्ना मोगाची खुणां कितें घालतात? कितें घालता? एक खुणां आसता न्हू, एक रिंग आसता, एक मुदी आसता. हांगा जोसेफान आपणाचो मोग आपल्या पुता सोवे कसो दाखयलो? एक बरो कोट घायलो. आतां तुमी न्हू प्रश्न जायते विचारतले हांव, ओके? सो पे वेरी अटेंशन करून आयकात. लिसन वेरी केअरफुली वॉट वी आर लर्निंग, बिकॉज देर वूड बी अ क्वेश्चन later on related to this coat also. आयज हो कोट जोसेफाक कितें दिसता घातल्या उपरांत? आतां जोसेफ हो कोट घालता कितें चिंतून? कितें चिंतून घालता तो? बापायचो मोग, कलरफूल पळयता आसतलो कोट. जेन्ना आमी कितें कलरफूल पळयता, रेनबो पळयता, कितलो जॉय येता आमकां. रेनबो कसो आसता? मल्टिपल कलर्स न्हू, multiple colors. So when we look at that rainbow which is so far, कितलोसोच उंच आहा, पयस हात लावंक जाता ना. पूण जेन्ना तो रेनबो आमी पळयता आमच्या काळजान कितें जाता? एक संतोश येना, एक स्मायल येना, एक जॉय येना आमकां, जाता न्हू. सो जेन्ना आमी कलर्स पळयता तेन्ना आमकां दूख येता काय? तुमकां कोणाक दूख येता काय कलरफूल पळोवन वस्त? एका जाग्याचेर एकूच कलर आहा, बरें दिसता पळोवपाक. जेन्ना कलरफूल मल्टिपल कलर्स आमी पळयता तेन्ना कितें जाता आमकां? एक संतोश, एक खुशालकाय कशी जाता न्हू, जायना काय? हे तुमी मातसो गॅप पडला म्हणून उगी उगीशी उलयात. बरें ना नको हे एक्टीव तुमी. थँक्यू जीसस. म्हणून सोगली द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी.
My God himself has anointed me. My God himself have loved me and prepared me to receive his word with full of joy, with full of happiness. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Okay. Thank you, Jesus. So, जेन्ना आमी colors पळयता, आमकां कितें जाता? We feel, happy, joyful. So, when Joseph, when he looked at these colors, what he must be going through? Joy, happiness. And he don't even care that their brothers hate him. But at the same time, when their brothers looking at this coat, what is happening to them? What is happening to them? But he loved him more, no? Because these children, the sibling, the brethren of Joseph, they were doing something outside wrong. And that is the evil report Joseph was bringing to his father. So father knew who is obedient and who is not obedient. Yes or no? Now, because he loved Joseph, he gave him a beautiful coat with a different colors. Correct? Now, because this coat is there, Joseph is thinking that he is being loved by his father. He didn't even know that his brothers are hating him, jealous of him. He didn't even know because he was ignorant. He was innocent. He did not have that wisdom to understand. How old he was? 17. And he was a shepherd boy. He was a गोवली कसो आसलो तो मेंढरो राखणो आसलो तो ताका कांय गिन्यान ना बाबा आपणागे हेट कोत्ता ओ कितें ही वॉज व्हेरी हॅपी विथ द कोट बिकॉज दॅट इज द सायन ऑफ लव फ्रॉम हिज फादर. ताच्या पांय कडल्यान एक मोगाची खुणा ती आनी ही वॉज व्हेरी हॅपी विथ द कोट. तुमकां दिसता वो जोझफ तांकां दाखय नाहलेलो गाय पळय पळय कोट पळय दाखय नाहलेलो गाय दाखयता न्हू आमी घरा जेन्ना न्यू हांगाचें घालून हाडटा तेन्ना घालून दाखयना पळय 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 बरें जाता हें दिसता आमी पळयता हरशान दुसऱ्यांकीय इचारतात आमी घरान बरें दिसता इचारिना इचारता ओके जेन्ना इट्स अ नॅचरल वी कॅन से अ ह्युमन नेचर बट नाव वी आर नॉट इन दॅट नेचर वी आर इन अ प्रोसेस of renewing our mind to shift from my old nature to the new nature. But at the same time, as we had that old nature, केन्नाय आमकां कोणी कितें बरें दाखयता शेजाऱ्या फ्रेंडा तेंचे कडेन बरें न्हेसल्या आमकां काळजान कितें जाता जाता न्हू. Can I expect some honesty? Some honesty I can expect, no? 10%? आमकां जायना मनान आमकां एक दिसना आमचेय कडेन आसचें गाय जोरी तर आमचे कडेन ना आमच्या काळजान येना आमचेय कडेन आसचें गाय केन्ना तरी आसतलें गाय केन्ना तरी मेवतलें गाय ohलेंच जाय. देन समटायम्स वी इवन गो होम एंड वी ट्रबल आवर पेरंट्स. वी मस्ट हॅव ट्रबल्ड मे बी इन अ पास्ट. म्हाका तसलेंच जाय सेम जाय अशेंच जाय तशेंच जाय हेंच जाय तेंच जाय. इफ माय मदर इज वॉचिंग मी नाव ऑनलायन she must be understanding whose story I'm telling. I used to do that. I used to trouble her. कोरी ते भशेन अशेंच जाय तशेंच जाय. One time I even remember I took her I took her to Panjim market once. I was very small. And तेन्ना I'm not going to mention what it is. Something has come newly in the market, okay? And लोकांक कडेन ती वस्त आसताली कोण बरी fashionable. When they were fashionable, they used to have that. आनी हांवें म्हाज्या मामीक म्हणलें म्हाका सेम जाय तसलेंच जाय तशेंच जाय एक्झॅक्टली सेम कलर एवरीथींग इज सेम. आख्खें पणजी मार्केट वताचें हांव तिका घेवन भोंवता. आय स्टील रिमेंबर दॅट डे. एंड माय मदर डीड नॉट से एनीथींग. शी वॉज जस्ट वॉकिंग विथ मी. And I, first of all, didn't even know where we can buy that. I didn't know the place. आता कितें जाता गुगलाचेर आमी जागे सोदतात आमी पळयता हूंय हा ही प्लेस. इट्स व्हेरी कन्विनियंट नाव नो टू सर्च ऑन द गुगलाचेर आमकां सारकें इजी पडटा आतां प्लेस सोदपाक जागो सोदपाक शॉप सोदपाक नांव घालपाक डायरेक्शन सोदपाक इजिली पावना आमी आतां. तेदे वेळार तशें आसलें काय तेदे वेळार म्हणजे लेट्स से 20 वर्सां फाटीं तसलें आहलें गुगलाचेर सोदतालीं आमी. मोबायल दवर नाहलोले तेन्ना
करेक्ट. सो हांवें कितें केलें, हिका आख्खे पणजे मार्केट भोंवडायता तें सोदपाक. ओके, आनी भोंवता. फायनली मागीर एका शॉपार मेळ्ळें. इट वॉज कॉस्टली ऑल्सो एट दॅट टायम. बट वाय आय एम टेलिंग दीस, आमी हे भाशेन आमच्या पेरंट्सांक आमी कोत्ता आनी हाडल्या उपरांत आमचें ध्यान खंय त्या वस्तूंचेर. सारकें, आमचें ध्यान खंय आसता, ती वस्त हाडल्या तेजेर आमी घालून पळयतात, दुसऱ्यांक दाखयता. बट आमी सोजमोना फुडें आमचें जिवीत कितें आहा. ह्या टायमार जोसेफाक कांय आयडिया ना तेज्या जिवितान कितें घडपाचें आहा, ताज्या जिवितान कितें येवपाचें आहा. समजता तुमी. सो जेन्ना तो म्हणटा, एंड वेन दीस and when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. They could not speak. भावांक ताच्या लागीं शांतिकायेन उलोवपाक जावंक ना, पूण वो तांचे कडेन उलयतालो. कशें गमता आमकां उलयतालो म्हणून? तोवूय हेट करी काय ताच्या भावांक? तोवूय दुयेस करी काय ताच्या भावांचो? करी काय ना. Okay, we go to the next verse. Now, and Joseph dreamed a dream. आमी fourth verse कितें पळयता? His brethren hated him. Okay, already they started to hate him because father loved him more than them, and even father gave him a beautiful coat of multiple colors. Now, and Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. Now, unknowingly, ignorantly, Joseph did not know that his brothers, they are hating him because of that coat, because of that father's love for him. He did not know. And now on top of that, what is happening? He got a dream, and he told this dream to his brothers, and after listening to the dream, they hated him the more. They hated Joseph the more. Yes or no? When things, let's consider ourselves now. When things are happening good in our life, back to back success, back to back promotion, back to back we see that the Lord's hand is upon this family or on this person. Let's say somebody is growing and growing and growing and moving from one glory to another, one glory to another. Do you think there won't be hatred for you in other people's life? There will be. Families. It could be even in the ministry. It could be anywhere. If among 5-10 people, if one person is going from glory to glory, glory to glory, glory to glory, and seeing all the goodness of God in their life, what will happen to the other person? What will happen? Do you think the jealousy will not come? Do you think the jealousy will not come? What happened to Saul when he was a king? When David started to get the success in his life, when he saw people started praising David more than Saul because Saul was a king. But when they see David was bringing all the success, people started to praise David. And when he heard that, he became jealous of David and started to plan and plot to kill David. In the beginning, was not the Holy Spirit upon Saul? It was. Holy Spirit was upon Saul. But when he allowed this jealousy to come into his heart towards David, it comes towards David, but it means towards another person. When there is a success, doesn't matter, even though you are in a ministry, you are in your family, you are in your relation, you are in your school, you are in your office, you are in your husband-wife marriage, there are a jealousy in husband-wife relationship as well. You know why? If wife is also working, if husband is also working in a same company, and the wife is getting promoted, day by day, she's doing all the good things, and she's getting promoted from this to that to that, from promotion after promotion, from this chair to that chair. Finally, she's on top, and the husband has to work under his wife. What will happen to the husband? Will not the jealousy will come? Obviously, it will come. In the same way, when Joseph was favored from his family, from his father, the jealousy came in the heart of his brethren. And now, when Joseph dreamed a dream, and Joseph is not aware that his brothers is
हेटिंग हिम. जोसेफाक खबर ना ताचे भाव, तुमकां यू ऑल अंडरस्टँड इंग्लीश न्हू? त्यांच्या जोसेफाक खबर ना आपणाचे भाव आपणाक इतले दुयेस करता की ते मनान सारखे शिजोन हा म्हणटा न्हू, राग शिजता. आयकोंक ना तुमी? राग शिजता, राग शिजलो म्हणटा मनान. कसले कसले आमचे डायलॉग आहा न्हू, स्पेशली इन कोंकणी भास. कसले कसले राग बरोन येयलो म्हणटा, राग शिजलो म्हणटा. जेवण जे भशेन शिजताना आमी कशें पळयता, बबल्स कम्स न्हू, खोतकोतो येता म्हणटा, राग खोतकोत्ता काळजान. जावंक ना केन्ना, आवय तेका पळयल्यार न्हू, तेका चोयल्यार म्हज्या काळजान राग शिजता. हे कित्याक जाता आमकां राग शिजता? कित्याक आमी आजून देवाचो मोग वळखोंक ना. आमी आजून देवाचो मोग चाखोंक ना. समजता? देवाचो मोग जेन्ना एक मनीस चाखता, देवाचो मोग जेन्ना एका मनशाच्या काळजान बरोन वता, रागाक शिजोंक आनीक जागो ना त्या काळजान. मनशान चिंतूयेत, जोण एकल्यान न्हू आपणाच्या मनाची एक नवसरणी ओ एक नियाळ करूंक जाय. जेन्ना तर म्हाका एक राग येता, फॉर एग्जाम्पल, सडनली इफ थिंग्स हॅपन, even I get angry at a second, for a second, you know, that anger comes, you know, you get angry. Anger is a reaction of somebody's action. Anger is a reaction of somebody's action. You simply don't get angry. Simply somebody is getting angry for no reason. Does the brother is just simply angry, or there is a reason for them? Reason, because of that nature. The nature is of sin. The nature, because of that Adam, that sin nature was inside of us, inside of this brethren. So when they saw something good, that father loved their brother and gave them the coat, they got that jealousy inside, they got that hatred inside, and that was a nature. They could not help it. You know, they were not doing it purposely, but that was the nature which they have inside. That's how the reaction came of that hatred. For example, जेन्ना आमी म्हणटा राग येयलो, I was giving my example, right? So when things happen in my life till today, I get angry, and at the same time, you know, that conviction comes. If you get angry, where is the love of God which is there in your heart? You know that the thought is coming. The Holy Spirit reminds you not of the anger, but of the love of God which is poured in your heart abundantly. According to Romans 5:5. The love of God is poured in your heart by the Holy Spirit which is given unto us by the Father. So immediately, Holy Spirit reminds you of the word of God and not of the hatred thing. So when I get angry, suppose माझ्या काळजान झट करून एक you know, if for a fraction of a second, if झट करून म्हाका राग आयलो, immediately I am being reminded that Romans 5:5 says the love of God is poured in your heart. It is poured in your heart. Now, if there is love in your heart, there is no place for this hatred. At that very moment, I repent. I'm not saying that I don't get angry. As long as we are in this world, it is a battle for us, you know, to go through this, to renew our mind. And it is the renewal is a process. It is not a one-time event. Till the coming of Christ, till the last day, till the judgment day, we are in a battlefield. But being in this battlefield, I am not fighting my battle. In the battlefield, I have to be at rest, knowing that Jesus has already done. He has already accomplished. He has already finished it. So in the battleground, on the battleground, I am at peace. But when things comes, you might go for a second in that, you know, in that hatred or in that anger or a jealousy or bitterness or hatred or whatever it is. But at the very moment, the helper who is given to us, and he is the Holy Spirit who remind us the word of God. To remain in the presence of God day and night, to remain in the word of God day and night is very, very important for us. So when I remain in the word of God, when I abide in him and his word remain in him, the conviction of the Holy Spirit is there for me all the time to remind me what is to accept and what is to reject. Yes, thank you, Jesus. Now, okay,
And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. Go down. Now, and he said unto them. Now, जोसेफाक सोपण येता आनी तो वयता आनी ताच्या भावांक सांगता. कित्याक सांगता काय? भाव बरे मोगान भरतले म्हणून. ही इज थिंकिंग द ब्रदर विल बी हॅपी फॉर हिम. ही इज थिंकिंग maybe, I don't know, it is not written, it is my thinking. म्हाका अशें दिसता, maybe तो चित्ता आसतलो भावूय खुशाल जातले आपणा सांगाता. maybe, I don't know. कितें चिंतोंक जाता न्हू आमकां. आतां फॉर एग्जाम्पल म्हणुया जोसेफ, आतां तो तर चिंतालो भाव रागार जातले म्हणून मुद्दम सांगता काय. आमी म्हणटा न्हू उज्यान इल्लें पेट्रोल घालूंक गेलोलो काय थिंगासर. वी से नो, more fire in the more kerosene in the fire. Is it like that? उज्यान पेट्रोल घालूंक गेलोलो काय. ओ मे बी ही इज थिंकिंग दे वील बी हॅपी फॉर हिम. जेन्ना आमच्या जिवितान कितें आतां दर फॉर एग्जाम्पल स्कुलान तुजे भयणूय तुजे भाव भयणाय स्कुलाक वता आनी तूंय स्कॉलाक वता, बट यू ऑल आर इन डिफरंट क्लासीस. करेक्ट. आतां रिपोर्ट रिजल्ट डे सगळ्यांचो सेम. रिजल्ट डे वील बी सेम. Yes or no? Result day will be same, no, of your children. Now all 4 children are coming home with their reports. Now more than showing the report to parents, they are more interested in knowing the marks of their other siblings. Yes or no? माय पायक रिपोर्ट दाखोवच्या पयलें तांकां चौगांय जाणांक पडलां, एकामेकाक कितलें पडलां, कोण पयलो येयला, कोण उणो येयला, कोण कितें येयला. कित्याक त्या प्रमाणे पनिशमेंट आहा न्हू आतां. नाल्यार मातशें केरें आसतलें न्हू माय पायचें. So they are not interested whether they, तांकां तें पडलेलें ना, तें बऱ्या मार्कान येयला उण्या, तांकां एकामेकाचें पडलां. सारकें समजलें. सो तांकां हांव कित्याक लागून हें म्हणटा, जोसेफाक घोडेक दिसत की म्हज्या भावांक खुशालकाय भोगतली, म्हज्या भावांक बरें दिसतलें, जरी तर म्हाका हे भाशेचें सपन येयलां. दे वील बी हॅपी इन माय ड्रीम. दे वील बी गेट इनवॉल्वड इन माय ड्रीम. ही मायट बी थिंकिंग इन दॅट वे. But he did not know that the brothers, his brethren, they are hating him at the core. समजले. सारको हेट कोता, द्वेष कोता आपणाचो म्हूण जोसेफाक कांयच आयडिया ना. ताका विजडमूच नाहलोली ती. जोसेफाक तें चिंतोपूच ती जाणवायूच नाहलोली. विजडम इज जाणवाय, रायट. जाणवाय ना की म्हजे भाव म्हाका इतले हेट कोत्ता. 17 वर्सांचो भुरगो तो, कांय सोजमणी ना ताका. हे आपणाक कितले द्वेष करता पळय ते. आतां तो ही कम एंड ही सेड अनटू देम. आयक म्हणटा तो, हांव सांगता तुमकां, आय प्रे यू दीस ड्रीम वीच आय हॅव ड्रीम्ड. तो म्हणटा यो म्हणटा तुमकां हांव सांगता म्हणटा कितें सपन आपणाक पडलां पळय तें. नाव ही इज टेलिंग हीज ड्रीम टू हीज ब्रदरन. फॉर बिहोल्ड वी वर बायंडींग sheaves, gathering grains. sheaves म्हणजे in the field grains कितें म्हणटा तें बंडल्स बांदता, ग्रेन्स एकठांय करून बांदतात न्हू. कोणस बांदता. बरे बांदतात. बरें म्हणटात न्हू, बरें बांदतात. कोणे सारकें न्हू, बरें बांदतात ग्रेन्साचे. Okay, we'll go for the translation also. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaves arose and also stood upright, and behold, your sheaves stood round about and made obeisance to my sheaf. हे म्हणटा तो बरे बांदता म्हणटा ग्रेन्साचे, कणसाचे बरे बांदता म्हणटा आमी. आनी आपणाचो बरो म्हणटा मोदेकात उबो रावलो, आनी तुमचे बरें म्हणटा आपल्याचे सोर भोंवतणी रावले आनी आपणाक बावगोले. इतलें सोसमोलें. ओके, सिलेक्ट दॅट वर्स. गो NLT. या. वी वर आउट इन द फील्ड tying up bundles of grain. Suddenly my bundle stood up, and your bundles all gathered around and bowed low before mine. समजले तो. What happened? More jealous. That's what. More fire. More kerosene in the fire. Yes or no? But this poor fellow, he doesn't know. Go back to KJV. Joseph kind sozmoni na. Ata many of you all said no. You all know the story of Joseph. Did you all know all of this when you all have read the dreams and all?
This tells us, this, ही जी जोसेफाची स्टोरी हा ही आमच्या जिविताक दिसा दिसपट्टे आमकां लागू जाता. Just because it is in the book of Genesis, in the beginning, so many years, thousands and thousands years back, that doesn't mean it's just a story. When you read it, it's still alive today. It's still happening in our life. We need to know this day and night. We have to print this story of Joseph in our heart so that we know how to live our life when these kind of situations and circumstances are happening in our life. Are you all understanding? Now, आता तो कितें म्हणटा, आमी म्हणटा बरें बारलें, तो म्हणटा आतां स्वप्नांची तो आतां सांगता, आपणें म्हणटा स्वपन पळयलें आनी आमी सगळे म्हणटा शेतान हा आनी कोणसांचे बंडलां बांदली, बरें बांदलें म्हणटा आनी आपणाचे बंडल म्हणटा, कोणसाचो बंडल म्हणटा मोदेकात हा उबो जालो म्हणटा, स्टूड बिटवीन, आनी सोर भोंवती म्हणटा तुमची बंडलां, तुमचे बरें म्हणटा कोणसाचे आपणाचे सोर भोंवती आनी सारकें म्हणटा आपणाक बावगोले. आतां हें ड्रीम आयकलें तेंच्यांनी, कितें जातलें मनान? नाचतले न्हू खुशालकायेन. नाचोंक लागले काय खुशालकायेन? कित्याक गाय भाव इतले जोळटाले तेचेर? वो म्हणटा आतां पयलो कोट घेतलो पांयच्या मोगाचो, पांय हेजो मोग कोता आनी कोटूय घेयला कलरींग घालूनय बरो आमकां दाखयता सारको हे भशेन ते भशेन आनी आमकां आनीक उजो पेटयता. आनी आतां म्हणटा वो सोपोन घेवन आयला. वो आता कितें घेवन आयला? स्वपन. Now he came up with a dream and telling us that we will bow in front of him. What is this? And how will this be possible? Because he is the youngest, no? Youngest is the Benjamin, he is younger brother. What? Second last. Okay. So, ये स्वपन तो सांगता. आता जेन्ना ये स्वपन आता एक स्वपन कशें म्हणया नाका. लेट्स टेक इट एज अ रियालिटी. ओके. आता तो कितें सांगता, हे स्वपन पडलां म्हणटा न्हू, आतां एक रियालिटी घेवया. तुमच्या फॅमिलीन जेन्ना तुमकां सक्सेस जालो, ओके, यू आर सक्सेसफूल, डू यू थिंक एवरीबडी इज हॅपी फॉर यू एक्सेप्ट युअर पेरेंट्स? आय एम नॉट इवन सेइंग युअर सिबलिंग्स, आय एम नॉट सेइंग इवन युअर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एक्सेप्ट युअर पेरेंट्स. तुमकां दिसता एवरीबडी इज हॅपी फॉर यू फ्रॉम देअर हार्ट, फ्रॉम देअर डीप हार्ट. They will laugh in front of you, but in their heart, what is there? Hatred and jealousy. They might even plan how to pull you down. If you are telling them 100 things good, no, from that 100 they will listen carefully and try to bring one wrong out of it. Have you seen this kind of people? There are people in our lives, in this world, when you tell somebody about your plan, about your imagination, about your planning to do something, somebody will pop up, somebody will come up and say, no, I think this is like this, I think this is not a good idea, this is not something right, and they will try to close that thing of yours. कोणी आमच्या जिवितान जेन्ना आमी कितें एक मांडणी घेवन येता, एक बऱ्या फुडाराची, बरे कोरणेची, कोण तरी एक कांटो कसो आमच्या जिवितान उबो जातलो आनी हें सारकें न्हू म्हणटलो, हिंगा आपल्याक बरें दिसना आनी तितूंतल्यान कितें तरी वायट काडपाक रेडी आसतलो. हें कित्याक? हें सुरवातेक सावन घडोवन आयलां. हें सुरवातेक सावन घडोवन आयलां. आतां आमकां कितें दिसता, म्हाज्याच जिवितान सगळें वायट येता, म्हज्याच जिवितान सगळें कोश्ट येता, म्हाकाच सगळीं कितें कितें म्हणटा, म्हाकाच सगळीं वायट उतरांनी पाचारता, म्हज्याच जिवितान एक कोश्ट. सायबा, तुका मात्तूय दूख येना काय? म्हजें सगळीं बरीं जी येता, म्हाकाच कित्याक हें जायना आमच्या मनान? हॅव यू सीन द लायफ ऑफ जोसेफ? इवन 1% आमी आमच्या जिवितान भोगूंक नासतलें जें जोसेफाच्या जिवितान घडलां. But the beauty of the story of Joseph's life is how he overcame with this. एक जोसेफाचें जिवीत आमकां एके भाशेचें एक शिकोवन दिता. एक डायमंड एका खोडपान आसता. समजता? एक डायमंड लेट्स से एका खोडपाच्या मोदें आनी कोण तरी येता आनी तें खोडप फोडटा. खोडप फोडटा आसतना खोडपाचेर मार बसना? बरें मोगान फोडटा. गाय कोशे भशेन फोड मार तेका वी हॅमर नो, येस ओ नो. पूण ते खोडपा भितर कितें डायमंड ते खोडपा भितर एक
डायमंड हा आनी ते खडप कशें मारून फोडून फोडून आमी ते खडप फोडटा, दूख घालता ते खडपाक आनी ते फोडटा. आतां ते खडपाक दूख घातला म्हणून खडप तर रडत बसत जाल्यार खडपाक खबर आहा भितर कितें आहा. तशें आमच्या जिवितान, आमच्या सगल्यांच्या, आमच्या एक एकल्याच्या जिवितान न्हू, आमच्या जिवितान एक डायमंड आहा. आमी तो एक डायमंड कसो आहा भितर. पूण हो डायमंड पासून तर एक भायर काडटलो जाल्यार पर्सिक्युशन आसतलेंच, कोश्ट आसतलेच, त्रास आसतलेच. पूण हे त्रास तर आमच्या जिवितान येना, हे कोश्ट तर आमच्या जिवितान तर आमकां पासार जायना जाल्यार हो डायमंड भितरलो भायर सरपाक पॉसिबल ना. आमकां दिसता कितें कोश्ट येवप म्हणचे देव म्हजो मोग करिना. दिसना केन्नाय कोश्ट येयल्या उपरांत पयलें उतर आमचें येतलें कितें, देव म्हाका पळयना काय, म्हजें मागणें आयकना, म्हजी काकूट करिना. जाता वो जायना? जाता. पूण आमकां सोजमणी येना की आमच्या भितर जो पळय एक डायमंड आहा, एक सोबीत पळय डायमंड आहा, तो भायर येतलो जाल्यार हे कोश्ट, हे दोग, हे त्रास, हे सफोकेशन, हे पर्सिक्युशन, वो पेन, वो हेट्रेट आमकां आसतलोच. सो वी हॅव टू बी प्रिपेर आवरसेल्फ by knowing the word of God. If you want to get this diamond out of you, the potential which is there inside of you, to bring it out, these are the things which will come against us, which is around us. And if these things doesn't come, we cannot bring that diamond out. Yes. So जेन्ना ते खडप फोडटा, तो डायमंड भायर येता, करेक्ट, तो मेवता. पूण तो डायमंड मेवल्या उपरांत तो डायरेक्ट उजार करी सारको आसता काय? डायरेक्ट उजार करूंक जाता? कॅन वी यूज दॅट इमिडिएटली आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम द रॉक, फ्रॉम द मिडल ऑफ द रॉक? इमिडिएटली वी कॅन यूज इट, और देर इज अ वर्क फॉर दॅट टू ब्रिंग इट इन अ शेप, अ पर्टिक्युलर शेप. तो शेप carving that to bring that particular shape, ते एके भाशेच्या आकारान येवपाक तो डायमंड, ते एक तो डायमंड भायर येयल्या उपरांत तो एके भाशेचो आकारान येवपाक, एके भाशेचो शेपीन येवपाक तेका घासता. यू नो, देर इज अ प्रोसेस. कटिंग आहा, पॉलिशींग आहा, जायतें आहा. हें सगलें काम जाल्या उपरांत तो एक सोबीत आमच्या दोळ्याक जावन येता. पूण हो डायमंड आमच्या दोळ्याक बरे भशेन सोबीत जावन येवपाक डायरेक्टली जातलो तो फातरांतल्यान भायर सरल्या उपरांत, ओ तेका एके भाशेचो प्रोसेस आहा. येस ओ नो? सो तो प्रोसेस जावपाक डू वी हॅव टू बी पेशन्स ऑर इम्पेशन्स? बट डू वी हॅव दॅट पेशन्स? क्विक, इमिडिएटली वी बिकम इम्पेशन्स, नो? येस ओ नो? इमिडिएटली आमी इम्पेशन्स जाता. जाता वो जायना. पूण इम्पेशन्स आमी केन्ना जाता? लव इज वॉट? कायंड. लव इज पेशन्स. लव इज कायंड. So even though the brothers were hating him, more and more he was loving towards his brethren. And that kindness, that patience made him that diamond, which was, okay, we'll see that. Now, for behold, were binding sheaves in the field, and lo, my sheaves arose and also stood upright, and behold, your sheaves stood round about and made obeisance to my sheep. You understood, no? Okay, go down. And his brethren said to him, shall you indeed rule over us, or shall you indeed have dominion over us? And they hated him yet this more for his dream and for his words. Now this is the third time we are encountering the hate word. First we saw when they saw father loved him more than all and gave him the coat. Second time when he said, I dreamed a dream. Yes? When he told him, जेन्ना पायन तेचो मोग केलो म्हणून तांकां गमन येता आनी तो कोट पळयता ते ताका हेट करता. फर्स्ट वन. सेकंड हेट्रेड, तो म्हणटा आपणाक सोपोन पडला, आपूण तुमकां तें सांगता म्हणटा तेन्ना एकदां. आनी आतां जेन्ना तें सोपोन सांगल्या उपरांत तो तेजे भाव ताका म्हणटा, शाल दाव इंडीड रूल ओवर अस, तूं आमचेर म्हणटा अधिकार चलयतलो, तूं आमकां आमचेर अधिकार चलयतलो, आमचेर रूल करतलो.
ते प्रश्न विचारता एंड हिज ब्रदर सेड टू हिम, त्याचे भाव ताका म्हणटा, शॉल दाव इंडीड रेन ओवर अस, रूल ओवर अस. भाव ताका विचारता, तूं आमचेर रूल करतलो. आतां भाव ताका कशें पळयता, वो जोझफ कशें भाशेन, हाव दे आर लुकिंग एट हिम, this fellow will rule over us, this fellow will have dominion over us. आमकां आसता न्हू जे भाशेन एटिट्यूड, वो शिकयतलो देवाचें उतर, वो खंयचो, वो येयला नाजारेताक सान, वो आमकां वो शिकयतलो. Can anything can come good out of Nazareth? The Savior was supposed to come from Bethlehem. This fellow will teach us. केन्ना आमकां म्हणोना आमच्या गांवांनी हें शिकयतलें देवाचें उतर, हें शिकयतलें आमकां नांव हेचें आयकोंक वचूं. हीं केन्ना आमी कितें करता, मनशाक भायल्यान पळयता आनी मनशाचें वजन करता. पूण आमकां खबर ना ह्या मनशाक देवान कसले येवजणेक इचून काडला पळय तो. That's why God said to Samuel, men look outside, but God see inside the heart. आमी केन्ना खंयच्या मनशाचो तोल करपाक जायना, कित्याक तेकाय त्याय मनशाक त्याच देवान रोचला आनी त्या मनशा सोवे देवाची कितें येवजण आहा ती आमी नोको. ह्या भावाक आजुनी कांय आयडिया ना देवान ह्या जोझफाक कसल्या कामाक रोचला पळय तो. त्याच्या भावांक कसलीच आयडिया ना ह्या जोझफाक देवान कसल्या कार्याक रोचला. आयज आमकां जोण एकल्याक, लिसन टू मी व्हेरी केअरफुली, आयज आमकां जोण एकल्याक देवान रोचला एके येवजणे पासून. ही हॅज अ प्लॅन अँड पर्पज फॉर अ लायफ. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? आर यू अग्री विथ दिस? ओके, गो टू Ephesians 2:10 verse. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained. He has before ordained that we should walk in them. Okay, go AMP. For we are his workmanship, his own master work. Each one of us who is in Christ Jesus. God has a plan and purpose for our life from before even I was formed in my mother's womb. Are you all understanding? आमकां रोजचे आदींच देवाक आमचे सोवे एक येवजण आसा, एक मांडणी आसा. अंतर इतलोच आसा की म्हाका आजुनी तें खबर ना, बिकॉज आय नेवर ट्रायड टू स्टडी द वर्ड, टू नो द वर्ड ऑर टू नो माय गॉड इन पर्सनल. जोण एकल्याक देवान रोचला, आमी आमच्या बापा सोवे, आमी आमच्या देवा सोवे आमचो संबंद जोडपाक. जे भाशेन आमी भुरग्यांक जल्माक हाडटा, आमकां दिसता आमी भुरग्यांक जल्माक हाडटा, बट इट इज द प्लॅन ऑफ गॉड. इट इज द डिसिजन ऑफ गॉड. देव आमकां हें देणें दिता, पूण जेन्ना हे भुरगें आमच्या गोरेब्यान जल्माक येता, आमी माय पाय त्या भुरग्याचे प्लॅनिंग, भुरगें इस्कॉलाक वयच्या पयलेंच आमची तयारी. हें व्हडलें जाल्या उपरांत हेका हांव अमकें करतलो, हें व्हडलें जाल्या उपरांत हांव हेका तमकें करतलो, म्हज्या भुरग्याक हांव डॉक्टरपणाचें शिकोवंक दितलो, म्हज्या भुरग्याक हांव इंजिनियर जावंक दितलो, म्हज्या भुरग्याक हांव टिचर जावंक दितलो, म्हज्या भुरग्याक हांव एकावंटंट करतलो. हें भुरगें जावपाक सोदता काय पायच्या मायच्या तकलेन तें भुरग्याक आमी घालूंक सोदतात? करिनात आमी? एज अ पेरंट्स वी हॅव अ प्लॅन फॉर आवर चिल्ड्रन. In the same way, my heavenly Father has a plan and purpose for my life. Are you all understanding this? Sosmata? Now, for we are his workmanship, his own masterwork, a work of art. He created us. देवान आमकां आकारल्या, देवान आमकां रोचल्या.
created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually, go down, transformed, renewed, ready to be used. As long as I'm in Christ Jesus, I am reborn spiritually, born from above, I am transformed, I am renewed, ready to be used for good works. For good works. What works? Good works. Which God prepared. Who prepared? For the good works. You are assigned, you are made, you are created to do a good works which God prepared or you prepared for yourself. Which God prepared for our life or I am preparing for my life. So how many times we are deciding things for ourselves? We set our own things. Wo mazo setup wo kone along zaina. This is my timetable. This is how I work. This is how I plan things for my life. Have you ever done this before? We have done. आमी केला आदी हो म्हजो सेटअप हें कोणें आलोवंक जायना हें म्हजी चाल हांव हे भशेन चलतलो पूण कितें म्हणटा उतर God has prepared you for good works which God prepared. Now Joseph was prepared for God's work. Joseph was born for his work, God's work, and as Joseph did not even know, in the beginning, he did not even know what is happening in his life. But God, the Bible says, good works, God has prepared me to do a good works which God prepared for us beforehand. Beforehand. Before even we know anything. Beforehand, taking path which he set, so that we would walk in them, living the good life which he, go down, which he pre-arranged and made ready for us. Go back to Genesis 37. Are you all understanding? Now why I went to Ephesians? To show and to know us, to show us that God has made us for his plan, his work, his purpose. Before even I was formed, before even I was born, he created me for his plan and his purpose. It is nothing to do with my own will. It's nothing to do with my own ideas, own thinking, own understanding, own ability. This understanding is also I have to receive from the Lord. Like how we say, the Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the understanding is upon me. Which understanding? God's understanding, not the worldly understanding. Are you getting it? Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, and said to his, shall thou indeed rule over us? Now, Joseph saw a dream. Joseph saw a dream where his brothers are coming and bowing in front of him. Now, when a person go and bow in front of somebody, when that person is in authority. Correct? कोणी कोणाच्या फुडल्यान वचून मान भागोयता केन्ना जेन्ना तो मनीस एका अधिकारान हा एका ऑथॉरिटीन हा येस और नो आमी पळयनान especially we saw in the movie, right, when somebody low person will go and bow down in front of the king, let's say the king. When a person एक मनीस जेन्ना एका अधिकारान आसता he was in authority when he is ruling something, when he is a ruler, the lower person will go and bow down in front of him because that person is in authority. आता जेन्ना हे सोपोन जोसेफ पळयता आनी आपणाचे बंडल जे आपणेन एकठांय केलां तें म्हणटा मोदेकांत हा आनी तुमचे बंडलां तुमी म्हणना तो तुमची बंडलां येता म्हणटा जे 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 बांदला ते बोरे म्हणटा कोणसांचे बोरे जे तुमी बांदलेले हा ते बोरे येता आनी आपणाच्या फुडल्यान रावता आनी म्हणटा आपणाक घेरो घालून हा आनी आपणाक बावगोता हितून जोसेफ हॅड अ गिफ्ट ऑफ ड्रीम इंटरप्रिटींग
He was doing an interpretation of the dream. जोझफ स्वप्नांचो अर्थ सांगपाचें देणें जोझफाक आसलें. सो म्हळें जोझफ स्वप्नांचें एक्सप्लेनेशन दितालो. स्वप्नांचो अर्थ मिनींग स्वप्नांचो अर्थ सांगपाचें देणें जोझफाक आसलें. सो जेन्ना तो हें स्वपन सांगता, जोझफ तांकां हें स्वपन सांगता, पूण स्वपन जेन्ना जोझफाक पडलां, जोझफ ऑलरेडी जाणा आतां ह्या स्वप्नाचो अर्थ कितें. Because he know how to interpret the dream. He had that gift. So he knew. आणि आता तो इग्नोरंटली म्हणजे चितिना जाणवायेन बरो नासतना काटांनी हें ड्रीम तांकां सांगता. आतां ते बरे मोगान बरतले आनी ना. They hated him yet the more for his dreams and for his words. Go down. Is there any harsh word he spoke? कितें तरी वायट उतरां उलयलोलो तो, पूण ते कांय वायट उलयना. आनी तो hate the brothers, they started to hate him more, and he dreamed yet another dream always. आतां कितें जाता, पयलो कोट दाखयलो, कोट घालून बरें अशे भाशेन दाखयलें न्हू. वय हाऊ डू यू नो ही शोड लायक दीस? Because usually we do that, no? When we wear, we see like this and like this. Okay. That's how we know. Okay. So पहिले तेणेन कोट दाखयलो, कलरफुल कोट येयलो, कोट दाखयलो, हे बरे मोगान बोल्ले न्हू. मागीर तो वयता आनी म्हणटा स्वपन सांगता, यो म्हणटा स्वपन सांगता म्हणटा. आतां तो म्हणटा यो स्वपन सांगता. स्वप्नाचें जेन्ना तो अर्थ स्वपन जेन्ना तो सांगता, ते आनीक रागान चोडटा, आनीक रागान बोता. आतां ते इतले रागान बोता, ऑन टॉप ऑफ दॅट ही कम्स विथ अनदर ड्रीम. आतां तो एक स्वपन सांगून तांकां बरें आबूस करून सोडल्या. आतां तो दुसरें ड्रीम घेवन येता, अँड ही ड्रीम्ड येट अनदर ड्रीम अँड टोल्ड इट हिज ब्रदर अँड सेड, बिहोल्ड, आय हॅव ड्रीम्ड अ ड्रीम मोर. And behold, the sun and the moon and look at this, the sun and the moon and who are these 11 stars? See what he's telling? Now, whatever dream he got, he's telling, correct? Now he's telling, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made. How do you pronounce this? Obeisance to me. Okay, let's go NLT for that. Bow down to him. In other word, we can say. And soon Joseph had another dream, and again he told his brothers about it. Listen, I have another dream. He said, the sun, moon, and 11 stars bowed low before me. Go back to KJV. The first dream, the bundle of the grains bowed before him. And the second dream, he's telling the moon and the sun and the 11 stars. Now, what is the difference between the first dream and the second dream? What does the moon and the stars stands for? The first dream, he was talking about only his brothers who is bowing to him. The second dream, he talks about the moon and the sun and the moon, which is his parents as well. Are you understanding? The sun and the moon stands for his parents, and the 11 stars stands for his brothers. Understand? Now, let's see what happened after this dream. The first dream, he told only to his brothers, because he said, I and y'all were gathering the grains and tied the bundles, and my bundle was in the middle, and yours were around me and bowing to me. Now, what does it stands for? Joseph in the center, and his brothers comes and bow down to him. The second dream he's telling, sun and the moon and the 11 stars. It's very clear. Sun and the moon and the 11 stars come and bow down to me. Go down.
Now, and he told it to his father, to his brethren. He told it to his father and to his brethren, and his father. He told it to his father. This time, the second dream, he's telling to his brother and his father. Because now in this dream, there is included sun and the moon and the 11 stars. And he told it to his father and to his brethren, and his father rebuked him and said unto him, what is this dream that you has dreamed? Now father is thinking on this, and he rebuked him. He said, what is this dream that you are telling us? Go down. Shall I and your mother and your brethren indeed come to bow down ourselves to thee, to the earth? What Jacob is asking? He is asking, shall I and thy mother? Now what Joseph said? Sun and the moon and the 11 stars. Now what Jacob is saying? I and your mother and your brothers, they will bow to you. Are you all understanding? Now what we are learning from the beginning? Let's revise till we reach here. Father loved Joseph the most, and he gave the sign of his love as a coat, the colorful coat. Now because of that coat, firstly we'll revise. Because of that coat, his brothers, they hated him. Correct? Now after that, because of that coat and the love that father has for Joseph, they hated him. Now, when Joseph, when he dreamed a dream, he came and he told to his brothers, I dreamed about the grain of bundles. Then they hated him more. Now he come with another dream, the second dream. With this dream, he tells in front of his father and his brethren. Correct? And now when he is telling about the second dream, the father rebuked him and saying, what is this dream that you have dreamed? It's a question mark. He's asking Joseph, shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to you, to the earth? Now Joseph is understanding about this dream. Jacob is understanding about this dream. Jacobak sozmoni yeta ya sopnachi. We'll see the next verse. Go down. And his brethren envied him. They were more angry about him. They were more, more jealous, more angry, more hatred about him. But his father observed the saying. Jacob started to ponder. He started to think on this. What is this dream? Are you all understanding? Now he started to think, what is this dream? Okay. I want you all to write down. Everybody is having book and pen? Notebook and pen. If anybody wants book and pen, please raise. Can you please give book and pen for him? Given? Okay, write down. God has a plan for each one of us. God has a plan for each one of us. Just the way God has a plan for each one of us, just the way God has planned for Joseph's life.
You can write on the next line. God gave dream. God gave dream to Joseph. God gave dream to Joseph, revealing that one day he would lead his family. God gave dream for Joseph, revealing that one day he would lead his family. Not only his brothers, but also his parents. Wrote? Okay, we'll continue writing later, okay? Okay, go to 39th verse. Genesis 39 chapter. Okay. Go the previous verse. Go on top. Wait. Okay, 39th verse. Thank you, Jesus. Okay. Go to verse 37, 13th. 37, 13th. No, up. Go more up. Where we have finished. 11th, no? 11th one, go. Yes. And his brethren, we finished here, right? And his brethren envied him, but his father observed the saying. Now go down. And his brethren went to feed their father's flock in, how do you say this? Shechem? Okay. So they went to this place to feed their father's flock. In the previous verse, in the beginning, what we saw, Joseph was also going with them. He used to go with them. But now we see here, and his brethren went to feed their father's flock in the Shechem? Shem? Okay, you'll understood, no? Everybody would have different pronunciation. Okay. So they went to this place to feed their flocks, to feed their sheep. Now, and Israel and Jacob said unto Joseph, do not your brethren feed the flock in, go down. Do not your brethren feed the flock in, okay, come and I will send thee unto them. And he said to him, here am I. Now, when somebody hate us, will they not show later on? Will they not show it outside? We'll be able to make out, no.
when somebody hate us, even though they don't speak the word, you will see it on their face. Obviously. Why are you looking at me so strange? The hatred of somebody else is for you. Can't we see on their face and their action and their words and their appearance? It's visible, no? We can see, we can understand. That's how we feel, no? And when we go, and then we go home and we say, I felt something is wrong with this person, because when she looked at me, it was different. When she opened her mouth, when she said the words also, it was real upsetting for me. Then your husband or wife will ask, why? What they said? They did not say something like that, but I felt it. It means we can feel, we can sense it. Not when they say the direct words and then we understand. आमकां कोणी कितें जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमकां गोडेक आमकां ते सेन्स जाता, वी कॅन सेन्स इट. आमकां भोगता तें कितें तरी सारकें ना आयज, कितें तरी मातशें दुसरे भशेन हा, कितें गाय कोणें म्हजें कितें सांगलां गाय म्हणून हे भशेन बिहेव करता जावं कितें, समथींग डिफरंट वी नोटीस, रायट? येस ओ नो? तर मनीस तो कितें सांगो सर आमकां उतरांनी आमी रावना, मनशाक पळोवनूच आमकां गमता कितें तरी सारकें ना. आतां जे भशेन जोसेफाक कोट मेळलो, जोसेफाक सोपोन येयलें, सोपनान जोसेफाक भाव भागोता म्हणटा, दुसऱ्या सोपनान सन मून एंड द 11 स्टार्स म्हणटा. सेकंड ड्रीम तो लायक व्हेरी क्लियर, 11 स्टार्स. सो सेकंड ड्रीम वॉज व्हेरी क्लियर. आतां हो भुरगो 17 वर्सांचो, मेंढरो राखणो, सगल्यान इल्लोसो, कंप्लेन मास्टर कसो, वचून आमच्यो खबरो पायक सांगतालो, आनी पाय मागीर आमकां तापयता हेका लागून, आनी सगळें एकाच बरें दिता, हेजोच मोग करता, आनी हेजे बारी आनीक भोंवपाचें, एका आनीक सांगाता घेवन वचपाचें, ते ताका सांडून वेता दिसता एकल्यात. ताका लागून तो ना पळय तेंच्या बारी. गो द 12th verse. Because in the beginning we said Joseph with his brethren, they were taking the flock outside. Yes or no? With the brethren. But now at this time, only the brethren had gone. Joseph has not gone with them. Why? Because they must have been showing him that we don't want you, we don't like you, or we don't need you. They must have left him and they went. ताका सांडून गेले आसतले, कित्याक तांकां भरला न्हू राग येयल्या उपरांत मनीस खंयच्याय लेवलाचेर पावता, जाणा तुमी? कोणी म्हणटा न्हू मोगान रागान जाता तितलें बऱ्यान जायना. सो मेनी सेयिंग्स वी हॅव, बट स्टील वी डोंट लर्न. रागान जाता तितलें कित्यान जायना म्हणटात आमी. म्हणून रागान जी उतरां भायर सरता, हे भाशेची उतरां आमकां बरेपणी कोणाकी म्हणोंक जाता जायत? जातलें बरें आसतना सगलें रागान जाता न्हू. राग येयल्यारूच आमी उलोवंक उतरां भायर काडिना. केन्नाय आमी चिंता ही उतरां रागान भितर ही खंय तरी आहलोली गाय. I have not even known these words, but it just came out when I got angry. So when we are angry, we don't know what things we might do. We might be, capable of doing those things. ताका लागून आमी रागाक सदांच आमच्या जिवितान कसलोच अधिकार दिवंक जायना. ताका लागून उतरान पासून आमकां सांगपावलो म्हणटा, राग दीस धारेर पडच्या आदीं तुमी तो राग मिटोवंक जावो, निवळोवंक जावो. तो राग घेवन न्हिदोंक वचपाचो ना, कित्याक जोरी तो राग घेवन आमी तो रात सारूंक गेली, सैतानाक आमी आमच्या जिविताचेर कब्जो दिता. वी गीव हिम द फूट होल्ड. अंडरस्टँडिंग? समजता? सो आतां, and Israel said unto Joseph, okay, 12th verse go. And his brethren went to feed their father's flock in the, how can, say it again. What is it? Okay. I will learn that word on the Google and then say, okay, go down. Now, his brethren has gone outside to that particular place to feed the flock. आपल्या मेंढऱ्यांक घेवन ते अमके सुवातीचेर गेलेले मेंढऱ्यांक चोरोवपाक म्हणटा न्हू. चोरोंक वता दोंगराक न्हू, ते भशेन घेवन गेलेले. आतां जेकब कितें म्हणटा जोसेफाक, डू नॉट thy brethren feed the flock in that particular place, okay, so called. Come and I will send you to them. And he said to him, here am I. ये कितें उतर म्हणलें? Here am I. I am ready to go. Okay. Can you go in AMP for this verse?
Israel, who is Jacob, said to Joseph, are not your brothers pasturing the flock at, okay, come and I will send you to them. And he said, here I am. Now, here I am is ready to obey you. The good quality, the good behavior, the good thing of Joseph is he was obedient to his father. He was obedient to his father. Now, he was obedient to his father, and what we learn today is, now who is our father? Heavenly Father is our father, spiritual father, and we are supposed to be obedient to his saying, to his word, which is written in the Bible, which is his words, the words which comes out from the mouth of God. We are obedient to those words. We should be obedient to the word which comes out from the mouth of the Lord. Remember this, mouth of the Lord. Are you understanding? Then we can say we are the children of God. Because when Joseph is the child of God, child of Jacob, he is ready to obey to his father at any cost. The first thing of his success, of his growth, that he is obedient. The first key of his success, that he is an obedient son of the father. Okay, you write down. Write the verse also. Right? Genesis 37:13 says, Joseph was obedient child Joseph was the obedient child of his father. The first, okay, don't write this, huh? Joseph was the obedient child. Why I told you all to write this? Because if there is no obedient, how can you show your love towards the father? Are you all understanding? This is the first, we cannot say first key, but it is a key. It is a key for our success. If I am not obedient to the word of God, how can I live a holy life? How can I live a good life? How will I do the good works which God has prepared me to do before even I was born? In Ephesians we saw, right? In Ephesians 2:10 verse we saw, He has already prepared for me the thing which I am supposed to do, all the good works. Bible says the good works. If I am not obedient, how will I do these good works? Zorit or obedience is what? Manolele? Devak, obedience is सांगता ते करप, मान दिवप, मानवलेले देवाक ऐकता, मानून घेता. ओके, सो हे मानून जेन्ना पळय उतर घेता, जेन्ना आमी मानून घेता म्हणटा पळय, तेन्ना वी शो दॅट सेम लव टुवर्ड्स दॅट पर्सन. But now when we are obedient to the word of God, in a way we show that same love also we have to our God. Just the way. Now this brethren who had gone to this place called Shechem,
this place. So when they had gone, father is telling him, are not your brothers pasturing the flocks at that place? Come and I will send you to them. तो तेका बापूय म्हणटा तू यो, तुका आपूण ते सुवातीचेर धाडटा. आता Joseph has no idea what's going to happen with him. You know, he has no clue what is going to happen in his life from this time. He didn't even know that this is the time he is last with his father. He didn't even know this time for many years I will not even be seeing my father. Will I see him or will I not see him? He didn't even know. When he left at this time to look after his brethren, he never came back home to Israel. I mean to that place. He never came to his father's house again. That was the last day when he said, and he said, here I am ready to obey. Now let's take a pause over here and let's think about our life. When I say to God, Lord, here I am. See this verse. Here I am. When you say here I am, you are ready to obey. Hanga haw asa. Gayan korta ami. Hanga haw asa somia. Korina, here I am, O Lord. Yes. When we say here I am, we are ready to obey. We are ready to obey. But when Joseph said, here I am, ready to obey, Joseph left his father's house. As long as he was in his father's house, he was in a comfort. With that coat, with the food, with the brethren, and love of father, love of family. Yes or no? So he was in a comfort zone. When we are at a parent's house, we are in a comfort zone. When we are in a home, in an office, in a place where I go every day, walk in and out, and you know, आमचे सोयेचो जागो असता, आमच्या घरांनी असता, आमच्या ऑफिसान आमी असता, आमचे सदांचो जागो ज्या जाग्याचेर आमी भोंवता, we can say that place is a comfort zone for us. But if we want to see a right success according to the word of God in our life, we have to step out of our comfort zone. We have to step out of our comfort zone. In the life of Abraham, we saw God told him, leave your father's house. Leave your father's house. Joseph, father is sending Joseph out of his house. Understanding? In Abraham, in Genesis 12 onwards, we see the life of Abraham. The first word comes to Abraham's ears from the Lord, from the Father, is, Abram, leave your father's house and go to a place where I will show you. I will show you. When Abraham left his father's house, he didn't even know where he is going. When Joseph left his father's house, he is thinking he is going only to the mountain, to the place of Shechem. He knows that he is going there. He don't know where he will end up. He don't know which places he will go through. He don't know which persecutions he will go through. He don't know how much pain he will go through. He don't know how much insult he will go through. He don't know what kind of shame he will go through. To getting a successful life, you will not just get it in a, the delivery food, how we get in a home. Order it, packed in a box, in a packet, come to your doorstep. When you open, wonderful biryani. No. That is not our life. That is not our life. If we are ready to the work of what God has planned for us, God has prepared for us, all the good works. Ephesians 2:10 we saw all the good works which God has prepared for us before even I know. Those works,
If I want to see in my life, I have to go through all the troubles, all the persecution, all the shame, all the insult, all the rejection. When Abraham came to the land, he even saw the famine. That's why he had to go to Egypt. He also went through so much when he came out from his father's house. When we saw David was a shepherd boy, yes or no? David was a shepherd boy. When he left his father's house, he went through all the battles. Before he became the king, he has to go to fight with Goliath. He had to go to the mountain to fight with the lions and the bears. Yes or no? Every day he was seeing the death in front of his eyes. But the wonderful thing is, he was in the presence of God. He knew that it is God's strength with him. He was also a small boy. Shepherd boy, he was also called a shepherd boy. He was also a small boy, a little boy who went and fought with Goliath, not with his strength, but with the strength of God. Yes? And when he looked at Goliath, he did not even count his appearance. He did not count even his height. He only saw God, who is a living God. Who is this uncircumcised? Who is not with a covenant? I am with a covenant with the living God. Who is he? He did not even look at him with his outer appearance. He looked at him. He is not with a covenant. He is without a covenant. He is not with a living God. I am the one who is with a living God. The living God is with me. I am having a covenant with my God. That is how David looked at Goliath. Now, the reason I shifted from this place to David's life and Abraham's life to put focus on our life. If I want to see a success, not a worldly success, I'm saying the success I can say in my life is, God, give me your grace to overcome all the persecution. God, thank you for giving me your strength, your power, your ability, your grace, the abundance grace, the glorious grace to overcome this world, the persecution, the allegation, the rejection, so that I will be strong, I will be stand firm on your word, and I will save a multiple souls and bring them into your kingdom. That is the first motive I should have in my life, to save souls, to save people from perishing because they don't know where they are going. Main motive, main purpose of my life to be in this world, to proclaim the gospel. When you proclaim the gospel, when you preach Jesus, when you speak about his cross, when you speak about his blood, you see the manifestation. Because we are cleansed, we are being forgiven through his precious blood. Are you understanding? We are forgiven through his precious blood. We are healed by his wounds. We are set free from the bondage through his cross. Are you understanding? The reason of my life to be here, to be in this world, to be in this place where you are sitting right now, to study the word of God, to understand the truths and bring this truth outside wherever you go. Because if these truths are rooted in your heart, no matter where you go, these truths go along with you. This word of God goes along with you. Just the way where we are wearing our slippers, right? Shoes, slippers, or our clothes. Does the clothes go separate and I go separate? No, it goes along with me. Yes or no? The slippers are walking behind me or go along with me. Go together with me. In the same way, when the word of God, which comes out from his mouth, is rooted in your heart, it goes along with you. It goes together with you. Are you understanding? This is the purpose of my life. God has a plan and purpose for me. He has a plan for me. Are you all understanding? So the reason I'm studying the word of God, when I understand the word of God, when I understand the relation, how I'm supposed to have with my Father, I would not long for anything else.
Because that would be my first priority. My Creator who created me, and He has a plan and purpose for me. Okay, I want to discover it. And how will you discover it? From His word. Yes or no? Now when Joseph was born, okay, go Genesis 30. Genesis 30, 20, 22. $21? Okay, 22. Now, this is a place where Rachel gave birth to Joseph. Okay? And God remembered Rachel, and God hearkened to her and opened her womb. Go down. And she conceived and bare a son and said. Who said? Who said? And she conceived and bare a son and said. Who's saying? Rachel is saying. Okay. God had taken away my reproach. Okay, go to AMP for this. Let's see what is reproach. So she conceived and gave birth to a son, and she said, God has taken away my disgrace and humiliation. What is this? What is this? Taken away my disgrace and humiliation. Okay, now. She was barren for many years. Even her servant got children. Even her servant, Rachel's servant, gave birth to a children of Jacob because she could not give child to Jacob. The sister gave children to Jacob. Sister's servant also gave children to Jacob, but Rachel could not give child to her husband. So he was in that pain. She was in that, rejection. Correct? Now, when sister is having children and I don't have, the one who have, she will not show that I have. She will not show. She will not be jealous. She will not be like, proud, I have child, you don't have. First of all, that Rachel's sister Leah knew that Jacob wanted to get married to Rachel. Understanding? Now, between these two sisters, there could be jealousy or, कितें तरी त्यांच्या भितर hatred, can't say hatred, but कितें तरी आसतलें भितर न्हू. कित्याक लिया चित्ता कितें हो जळांक सोदतालो काजार रेचला कडेन, पूण आतां रेचलाक भुरगें ना, आपणाक हा. तिका मातशें आसचें ना प्रावड. Her focus will be not on herself. Of course, she will have focus on herself. But now she was conceived and gave birth to a son. And now, see the words what Rachel is speaking. And she said, God has taken away my disgrace and humiliation. So many years she was barren. So many years she was not having a children. Instead of thanking God and praising God, what she is telling? God has taken my disgrace, my humiliation. Where is the focus? Where is the focus of Rachel? On herself. When we pray to God for so many things, maybe the impossible things we are praying, and finally when God give it to us, finally when it come to pass, what do we do? What do we say? We would not say, no, not everyone would say with our own effort. We'll say, we prayed and God gave. God heard my prayers. We forgot to thank God,
But instead of thanking him, we say, God heard my prayers, my prayers, my prayers. Do we do that? You know the difference? अंतर पयला, देवान म्हजे मागणे आयकले. कसले म्हजे मागणे? देवा म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, म्हजें हें प्रॉब्लम, म्हाजी ही केस, म्हाजी ती केस, चेड्याक सोयरीक जायना, चेडवाक सोयरीक जायना, घर आमचें पोन्नें जालां, बांदपाक आदार ना, आनी कितें कितें सांगतात आमी देवाक? आमची प्रॉब्लमां सांगनान, आमची प्रॉब्लमां. जायतीं वर्सां जालीं चेड्याक चेडूच मेळना. हांवें एक देर इज वन लेडी, शी हॅड टोल्ड मी, यू नो, चेडू सोद म्हणटा. And when she's telling me to find a girl, she's telling to many people, so included me. She's telling the conditions. जातीचे, आनी कितें, वर्सांचे, आनी कितें. You know the conditions. What is this? खूंय हा आमची येवजण, खूंय हा आमची सोजमोणी देवाच्या उतराचेर. आमची सोजमोणी देवाच्या उतराचेर कितली हा, कशे भाशेन हा. इतलीं वर्सां रेचलाक भुरगें नासलें, लोजेन तें आसलें, आनी आदल्या कोरारान भुरगें नासप म्हणचे एक शिराप कसो मानतालीं ती. सारकें? आनी कोण आदल्या कोरारानूच जियेता ती आजुनूय तेंच म्हणटात. पूण आदल्या कोरारान पासून देवान आमकां एक खात्री दिल्या अब्रामाच्या जिविता वयल्यान, आनी आमकां म्हणलां, आमकां बरोवन उतर आमकां दिलां की हांवें तुका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला. बापूय आसलोलो तेन्ना तो ना, कितेंच एक निशाणी नासलेली बापूय जावपाची. पूण देवान कितें उलयलोय, कितें पळय आपूण ताका करपाचो आहा तें केलां म्हणून तो उलयलो. आनी आयज आमकां तीच देख दिल्या. जेजून आमकां म्हणलां मार्क 11:24, whatsoever you desire in your prayer, you believe that you have received it. You speak and then you see. Just the way God spoke to Abraham. So जेन्ना एका भुरगें नासलोलें तें एक खालतीकायेन, उणेपणान, लोजेन हें आसलेलें. पूण जेन्ना देवान ताका बेसांवन बोल्लें, God gave, God blessed her and gave her the son, and she gave birth to a son. That God has taken away my disgrace. She is concerned about herself. But at that very moment, she did not even know what will happen to my life. Why Joseph is born. In the book of Jeremiah, the word of God says, I have known you before even you were formed in your mother's womb. तूं आवयच्या कुसव्यान येवच्या पयलोच हांव तुका जाणा, हांव तुका वळखता. समजलें? सो तेन्ना देवान म्हटलां, आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यान येवच्या पयलेच तो तर आमकां वळखता, जाल्यार वो जोझफ आपल्या आवयच्या कुसव्यान येवच्या पयलेच देव ताका वळखो नासलो काय? देवाक तेचे सवे मांडणी नासली काय? आसली. पूण हे रेचलाक खबरूच ना. ते म्हणटा कितें? देवान आपणाचो डिस्ग्रेस आनी ह्युमिलिएशन काडला. ते कोणाचे चित्ता? आपणाचे. देवाच्या तोकलेन कितें मांडणी आहा? वो जोझफ आपणाक येवजण आहा, एक मांडणी आहा ह्या जोझफा सोवे. समजता? लेट्स गो टू द सेकंड वर्स. She named him Joseph. May he add. May he, who is he? God. What she's telling, she named him Joseph. या भुरग्याक ते जोझफ नाव दिता आनी देवान म्हणटा आनी एक. May he add and said, May the Lord add another son. कितें म्हणटा तें? देवान आनी एक पूत एड करून न्ही, कितें म्हणटा? दिवचो. कितलो? आनी एक. कितलो? आनी एक. कितें म्हणटा? आनी आतां तें एक देवान भुरगो दिलो, ताका कसली आशा? आनी एक जावो. आसता आमकां आशा?
आसता आमकां आशा आसना? हां, कितें जाता काय बरें बल्ब टाक 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 ओपन जाता ऑन जाता स्विच ऑन जाता तें दिसती पडटा म्हाका सगल्यांचे. हां, इतलीं वर्सां तेका भुरगें नासलें. देवान तेका भुरगो दिलो. हें म्हणटा देवान आपणाचो डिसग्रेस आनी ह्युमिलिएशन काडलो. देवाक आर्गां दिवंक विसरलें. देवाक आर्गां दिलीं. वयल्यान तें आनीक एडिशनल कितें म्हणटा आनी एक दिवचो. पूण देव आपणाच्या उतराक विस्वाशी. जेन्ना ताणें म्हटलें मे द लॉर्ड ॲड मी अनदर सन अँड शी गेव बर्थ टू अनदर सन हू वॉज बेंजामिन अँड वायल गिविंग बर्थ टू बेंजामिन शी डायड. While giving birth to Benjamin, she died. Understanding? Now, thank you, Jesus. She named, okay, understood? So, जेन्ना आमी देवा कडेन जायती मागणी मागतात, जायते आमचे प्रश्न घालतात, पूण प्रश्न जेन्ना घडोवन आयले, आमचें काम जेन्ना जावन आयलें, आमकां सोयी हा म्हणपाची देवान म्हजे मागणे आयकले. आनी आमी विसरता देवाक आर्गां दिवपाक. देवान आमचे मागणे आयज नव्या करारान आमी म्हणटा जेन्ना जेजू जेन्ना येवन कुर्सार मरोन आमकां नवें जिवीत दिलां. गॉड जीजस सेड इट इज फिनिश्ड. आतां म्हजे मागणे न्हू, म्हजे मागणे देव आयकोन म्हाका ब्लेसांव दितलो हें आमची रॉंग चिंतना. आमचे मागणे आयकोन देव म्हाका बेसांव दितलो हें आमची रॉंग चिंतना. पूण आमचें चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे कशें आसूंक जाय. देवान जेजू सवे म्हजे मागणे ऑलरेडी आयकला म्हूण हांव देवाक आर्गां दिता हें म्हजें मागणें. फॉर एग्जाम्पल somebody would say मागणें करप ना तर काय आमी मागप ना काय कितें जाय तें येवचें ना चिंतप म्हणजे मागणें मागप ना काय. फॉर एग्जाम्पल आतां एक दुयेंस जालां, दुयेंत आहा, आमचें मागणें कितें देवा म्हाका पेकोवणी दी. मागणें कसलें पेकोवणी दी. पूण पुस्तक कितें म्हणटा पेकोवणी आमकां दिली. पेकोवणी आमकां दिली. आतां म्हजें मागणें पेकोवणी दी ओ म्हजें मागणें जेजू तुका हांव आर्गां दिता तुवें म्हाका पेकोवणी दिल्या म्हूण हें म्हजें मागणें. What should be my prayer? God heal me or thank you Lord through Jesus Christ and by his wound, by Jesus' wound I am already healed. This should be my prayer. Confusion brother? विचार न्हू प्रश्न आहा जाल्यार. आतां हिंगा आमी रेचेलाचें कितें म्हणटा तें देवाक आर्गां दिना जे इतलीं वर्सां भुरगें नासलेलें आपणाक भुरगें दिलें तुका हांव दिनवासता तुका हांव आर्गां दिता हें फाटीं धरून तेज्या तोंडासून कितें उतरां येता जस्ट एज अ ह्युमन नेचर गॉड हॅज put away my disgrace and humiliation. Where is the focus? Where is the focus? On herself. So when I say God heard my prayers, where is my focus? On myself, what works I have done. Okay, go Ephesians 2:8-9. 9:9. Ephesians 2:9. Okay, 8-9 poya. KJV. For by grace, grace is a favor, undeserved favor. This is God's favor where I don't even deserve, but I received it through Jesus Christ. For by grace are you saved through faith. Now I am saved by grace through my faith. Grace will not work alone if there is no faith. Faith will not work alone if you don't believe in your grace. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Go second verse. Not of works, lest any man should boast. Okay, go to second verse in AMP. 9th verse in AMP. Not as a result of your works.
So when I pray, heal me, Lord. When I say, heal me, Lord, and then I got healed maybe, and then I say, I prayed and I asked him, heal me, Lord, my prayer God heard. It is not my works. It is not my prayer. It is the work of Jesus, what he did on the cross. And by his wounds, I am healed. Not because I pray, heal me, Lord, and I am healed. I am healed by his wounds, which he took on the cross for me and you. And through that wound, I am healed. By that stripes, I am healed. Are you all understanding? We'll continue the Joseph story after the break. Okay? That's why I went here at the ending part. Not as a result of your works, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in a way for his salvation. Now my healing, whatever goodness I need in my life is come into the salvation itself. Salvation is a complete package. It's a complete thing. It's a grace. समजता? एक कृपा देवाची जी म्हाका फावना पूण देवान म्हाका जेजून कितें केलां पळय खुर्सार त्या पासून देवान म्हाका हें फुक्याचें देणें दिलां. कृपा जावन आसा एक देणें. सारकें? आतां जेन्ना आमकां देव दिता आमी सोजमता हांवें मागणें केलां म्हणून हें म्हाका दिलां. माझ्या मागण्याचो काय अर्थ ना. जरी तर हांव म्हणटा म्हाजें मागणें हांवें मागलें, हांवें केलें, हांव दिमेर पडलो, हांवें उपास केलो, हांवें रातचें मागणें केलें, 5 उठलो, 3 उठलो, 6 उठलो, रातभर जागो, रातभर दिमेर रावलो म्हणून हें घडोवन येयलें. ना ना ना, कांयच ना. हें सगलें म्हज्या जिवितान बरेंपण घडोवन येयलां. साल्वेशन म्हजें जालां, पेखोवणी म्हजी जाल्या, सुटका म्हजी जाल्या, कृपा म्हाका मेवला. हें सगलें घडलां जेजून जे खुर्सार कितें केलां पळय तेका लागून. जेन्ना हांव खुर्साक खालती रावतलो देवान जें कितें केलां त्या उतराक, त्या कोरण्यांक, ते कोरण्यांक हांव जेन्ना खालती रावतलो, जेजून जें रोगोत वारयलां त्या खुर्सार तें जेन्ना हांव स्वत मानतलें तेन्ना की म्हजी सुटका. यू नो, हांव म्हणटा म्हजी सुटका. सुटका म्हणजे कसली? रॉंग चिंतना पासून आसता पळय त्या चिंतनांतल्यान जेन्ना म्हाका सुटका जाता पळय ती जावन आसा सुटका म्हाका मेवल्या एक कृपेन देवाची. समजता? जायतीं वर्सां आमी न्हू एक हेका सांपडलेली आहा म्हणजे यू नो संवसाराची जाणवाय, संवसाराचें गिन्यान ना आदी जाणट्यांनी करून येयल्या म्हणून आतां हें करीत गेल्या, जाणटी करून येयल्या. अरे जाणटी करून येयल्या, जाणटी करून येयल्या हें आमकां पळय पुस्तकान मेवता काय? तें आमी पयलें पळोवंक जाय. Just because our traditions are following like that, do I also have to follow becoming like, you know, नेणार कसो? हांवें तेंच करूंक जाय काय? तें पवित्र पुस्तक म्हाका घोटाय दिता जें कितें उतरां पोरमोणें आहा तेंच स्विकार करपाक. जायते पाटी आमी फसता आमची जाणटी करून येयल्या म्हणून आमी करता. ओके, तुमी इतलीं वर्सां आमी करून आयलीं कित्याक? आमकां उतराची सोजमणी ना. पूण आतां उतरान हें हा काय करपाक कसलीय गजाल ती जावन दी. नॉट अ स्पेसिफीक हांव म्हणना, कितेंय तें जावं न्ही, कितेंय तें जावं न्ही. येस. सो आमकां जे भाशेन आमकां उतर कितें सांगता ते भाशेन आमी जिवोंक जाय. आनी तें जियेतलें जाल्यार आमकां कितें जाय? गट्स जाय. गट्स, हिम्मत जाय. कित्याक वेन वी स्टार्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड, रायट, द वर्ल्ड विल, यू सी वॉट विल हॅपन. बी रेडी फॉर दॅट. नॉट टू फाईट विथ वर्ड्स अँड यू नो फिजिकल फाईट. यू डोंट हॅव टू फाईट विथ एनीबडी. द लॉर्ड विल टेक केअर ऑफ एव्हरीथिंग. Because when David went on the battleground to fight with the Goliath, David did not do anything. He only know that he is there because the Lord is with him. David did not go by looking all the Israelites and everybody was hiding. All the people who had gone for the fight, for the war, including Saul, who was the king, all were hiding. Why? Because they were looking at David from outside. So it is not outside. It is the battle in your mind. So when people come against you, because you walk according to the word of God, the world will come against you.
The world will put you down. The world will point you out. The world will give names to you. They will say a lot of things to you. But you don't get scared of that. Because now you know you have the truth, and the truth is setting you free. Are you understanding? Thank you, Jesus. Hallelujah. Helping. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Shall we all stand? Close your eyes. Heavenly Father, we thank you. We praise you. Lord, we learn a lot of your truths from your word, a lot of your hidden secrets, mysteries, which is there in your word. You revealed us to us today, O Lord. We thank you. बापा तुका आमी दिनवासता, तुका आर्गां दिता. जायते तुजे गुपीत ओचोरया, गुपीत जे सिक्रेट्स जे तुज्या उतरांत जे लिपोन आसलोले, जो गूठ तुज्या उतरान लिपोन हा, तुवें वो आयज आमकां उक्तो केलाय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. आमचे जोण एकल्याचे, हांगा हाजीर आहलोल्यांचे सोगल्यांचे एक एकल्याचे भावार्थाचे दोळे तुवें उक्ते केला म्हूण तुका आमी दिनवासता बापा. जायतीं वर्सां, जायतीं तुजीं उतरां, जायतीं संवसारी उतरां आमी दोनी मिक्स केल्या, सोजमणी ना. पूण आयज आमी सोत मानता तुजो पवित्र आत्मो आमकां तुजें उतर शिकयता, तुज्या उतराची सोजमणी दिता, जाणवाय दिता, गोठाय दिता. तुज्या उतरांतल्यान आमची पेखवणी जाता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता. ही घोडी जी आमी तुज्या सांगाता सारली, वो वेळ तुज्या सांगाता आमी सारलो, तुजें उतर आमी शिकली, जायतें तुवें आमकां शिकयलें म्हूण तुका आमी दिनवासता. आर्गां तुका बापा तुजें सगळ्या वर्त्या देण्या पासत जें बरेंपण तुवें म्हज्या जिवितान घडोवन हाडलां, जें बरेंपण तुवें आमच्या सगल्यांच्या हांगा हाजीर आहलेल्यांच्या जिवितान तुवें घडोवन हाडल्या. जीं कोण आमकां ऑनलायन पळयता तांच्याय जिवितान तुवें जायतें बरेंपण घडोवन हाडलां. पूण जायते पावटी आमी चुकलीं. बरेंपण फाटीं दवरून कितें वायट घडलां तेजेर आमचें शितीर घालून त्या वायटाचेर आमचो आमी नियाळ करून आमचें बरेंपण घडयेक आमी वगडायलां जायत. पूण आयज तुज्या उतरांतल्यान आमी शिकता तुवें सदांच आमकां बरेंपणान बोल्लां. जें कितें वायट पासून आयलां असलें घडयेक आमच्या जिवितान आदल्या जिवितान, पूण हें आमकां बांदून धाडपाक, घोटायेन सोडोवंक आनी वाडोवपाक हें आयलां म्हूण आमी तें त्या भशेन त्या अर्थान घेता आनी तुजें बरेंपणूच आमचें सांगाता आमी थीर गोठायेन बाळगून दवरता. ही शिकवण आयची तुवें जे भशेन आमकां शिकयल्या पळयता आत्म्या, तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. जण एक एकल्याचे प्रश्न तुवें सुटावे केल्याय, तांकां सोजमणी दिलाय, तांच्या काळजान कितें चलता, मनान कितें चलता, तांच्या जिवितान कितें चलता तें तूं जाणा पळयता आत्म्या. ते परमणे तूंच तांकां शिकयता आनी तुजे गोठायेन तुवें जण एकल्याक बोल्ला म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. कोणूच ह्या घराब्यांतल्यान, ह्या घरांतल्यान, ह्या सुवातेंतल्यान खाली हातीन आयला तसो कधीच खाली हातीन वयचो ना. पूण तुजें उतर, तुजी गोठाय, तुजो सांगात घेवन ह्या सुवातेंच्यान वयतलो. तेच भाशेन हें जेवण जें आमकां आयज तयार केलां एके भाशेन, ह्या जेवणाचेर आनी ह्या जेवण रांदतल्याचेर तुवें तुजो आशिर्वाद घाला. तुज्या जाणवायेन, तुज्या उतराचे जाणवायेन तांकांय तुवें बोरल्या, तुज्या आशिर्वादान तुवें तांकां बोरलां, तुजी गोठाय तुवें तांकां दिल्या हो वावर करपाक. जे भाशेन वो भाव आमचो आमकां जेवण हांगासर घेवन येता, ताजेर तुजो आशिर्वाद घातला. तूंच ताका राखता आनी सांबाळटा ह्या रस्त्यांतल्यान येताना आनी वयताना. तुज्या आंज बोडवे ताच्या सांगाता तुवें घातल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता. दिनवासता हांव तुका दर एका बरेपणाक लागून जेसू दिनवासता. हें जेवण जें आमी आतां शेवता हें तुजें मांस आनी रगत म्हूण आमी सोत मानता आनी आमचे कुडीक ही भलायकी, सावूद आनी घोटाय म्हूण आमी मानता. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. ओके, सो आतां आमी आमचो लंच ब्रेक घेवया.